हांव तुज्या पांयांक पडटा, हांव तुका अर्गां दिता, अंतस्करणे नमस्कार करता, व्हड तुजो उपकार म्हणटा, कित्याक तुवें म्हाका रचले म्हण, नीज क्रिस्तांव केले म्हण, आज पर्यंत सांबाळले म्हण, जशी बरी दीस बरो दिसती सायबा. म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातान दिता, म्हजे चिन्ह म्हजे शब्द म्हज्या इच्छा दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मना म्हज्या बदकांच्या बारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या मरणाच्या पुण्या बसत बक्षी म्हजी समेस पदकां म्हज्या पदक्याची काकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या दी सायबा, तुजी कृपा आयच्या दिसा पदकांत हांवें पडना जावच्या, तुजे उपादेश सांबाळू म्हजे कायदे पाळू म्हज्या पदकाची काकूत कर. म्हाका पदक्याक बक्षी भावा तुजें विधान. सर्वेस्परा देवा तूं एकलोच देव आनी एका देवाताय ते एक जाण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव सत म्हणटा. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पदका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनशिपी करूं येतालो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सतां आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारता. कित्याक तूं ससनीक सत आनी सनवाय तुवें उगडापी केलाय, तूं पटयनाय वा पटवून पडनाय. ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता. आमेन. बरवशाचें विधान. देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पदकांची बगसाणे आनी जणया उपरांत ससनीक सूख जडटले म्हूण हांव सतमान रुजता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलाय. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे बसत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजांत म्हज्या पदकांची हांव दूख धरता आनी ती काटाळटा. तांच्या नेतेची शिक्षा म्हाका फावो जाली, पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातक करिना म्हूण आनी पदकांचे समय चुकयतले म्हूण खंडीत करता. आमेन. मरयेक समर्पण. म्हजे राणये म्हजे माये हांव तुका सगळें दिता आनी म्हजें मुक्तीपण तुजें तें दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजें कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळो कांयच दवर. देखून हे मोगाळे माये हांव तुजे जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ. तुजे सास आनी वस्त म्हण आमरी समेच्या बडव्यान एक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेत जाली. नमामरी कृपेन बरयले समे तुजे संगता श्रेमित तूं सुदेव आनी तुमी फळ तुजे कुशीचें जेजू. ती मरे देवाची मे मोप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मनाचे गळे राम आपले समेची साकर तुझ्या शब्द प्रमाणे मुझे तैसा. नमान मरी कृपेन बरयले समे तुजे संगता श्रेमित तूं सुदेव आनी तुमी फळ तुजे कुशीचें जेजू. ती मरे देवाची मे मोप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मनाचे गळे रामेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मध्ये येलो. नमान मरी कृपेन बरयले समे तुजे संगता श्रेमित तूं सुदेव आनी तुमी फळ तुजे कुशीचें जेजू. ती मरे देवाची मे मोप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मनाचे गळे रामेन. भगवंते देवाचे माया मा बसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसने आमी फौज जावचे खातीर प्रार्थुया. येसू म्या बडव्यांक बरी खबर दिले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या हाज्या कश्टाने कुसर जवानपणाच्या आनंद आमी पावसे. तुजी कृपा आमच्या अंतस करणे वत म्हण आमी मागता. देस क्रिस्त आमच्या सम्या महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सदां सदां सर्वता आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सदां सदां सर्वता आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सदां सदां सर्वता आमेन. देव गेल्या बुडव्या म्हज्या रखण्या सारकें देर म्हाका दिला आमी पयन म्हजी मोतच भड राख आनी सांबाळ चलय. आमेन. ससनाचो विशय उदी तांकां येसू म्या आनी निरंतर प्रकाशाचेर पंखून दी समाधानान ते विशय घेवन देत. आमेन. सतमंतान देवाक सर्वधरा बापा सर्गाने प्रितीमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता चे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांभवलो ओंकार मरेतान जन्मलो फणस पिला ताका ताणें कस असले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो सा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार चडलो सर्वधरा देव बापाच्या उज्या बसला. थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनशां पगरात म्हणटा पळयतात.
तले पैसा बे भक्तां सोयक म्हणजे बघसा पुढील चेंज वान पाऊंड असणं चेंज वेता आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशें संवसारान जावं ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या आमकां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्यान फुडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां मान मरी करपेन बरलेले समी तुझे सांगाता आश्रया भितर तूं सदैव निस्तमी फॉल तुझे कुशी चेंजेस देवाची मेमो पियां खातीर विनंती कर ताणें आमच्या मनाचे कळे रामे मान मरी करपेन बरलेले समी तुझे सांगाता आश्रया भितर तूं सदैव निस्तमी फॉल तुझे कुशी चेंजेस देवाची मेमो पियां खातीर विनंती कर ताणें आमच्या मनाचे कळे रामे मान मरी करपेन बरलेले समी तुझे सांगाता आश्रया भितर तूं सदैव निस्तमी फॉल तुझे कुशी चेंजेस देवाची मेमो पियां खातीर विनंती कर ताणें आमच्या मनाचे कळे रामे महिमा बापा पुताक आनी पवित्रात्म्या सदान सदान सर्वता आमेन उजवड मिस्ते पहिलं मिस्ते जेजो जॉर्दान नाही स्थान घेता आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकुल्ल्यां बक्षितां अशी आमची बदकां बगोस आनी आमकां दाळ्यान पडोवंक दिनातले आमकां माय मरी करपे मरले तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलची कुशींची मान मरे पेन भरले समी तुझे गिनती मरे देवाची मेमो पियां खातीर विनंती कर ताणें आमच्या मनाचे कळे रामे मान मरी करपे मरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरे देवाची मेमो पियां खातीर विनंती कर ताणें आमच्या मनाचे कळे रामे मान मरी करपे मरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशी चेंजेस पेंबरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव निस्तमी फॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरी खातीर विनंती कर ताणें आमच्या मनाचे कळे रामे नमान मरी करपे मरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव निस्तमी फॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरी देवाची मेमो पियां खातीर विनंती कर ताणें आमच्या मनाचे कळे रामे नमान मरी करपे मरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव निस्तमी फॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरी देवाची मेमो पियां खातीर विनंती कर ताणें आमच्या मनाचे कळे रामे नमान मरी करपे मरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव निस्तमी फॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरी देवाची मेमो पियां खातीर विनंती कर ताणें आमच्या मनाचे कळे रामे नमान मरी करपे मरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव निस्तमी फॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरी देवाची मेमो पियां खातीर विनंती कर ताणें आमच्या मनाचे कळे रामे महिमा बापाक पुताक आनी पवित्रात्म्या ये म्हज्या जेजो आमचे बदकां आमकां बक्षी आमकाणाच्या उजांतले आमकां निवार समय सदम्यांक सडकन तुजे काकुळतीचे दिगज असल्या सगारवन पवय दुसरो मेस्ते जेजो काना शहरांत लग्नांत आपली महिमा परगडता तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकुल्ल्यां बक्षितां अशी आमची बदकां बगोस आमकां दाळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान मरे कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलची कुशींची भगवंती मरी देवाची महिमा पियांगा ते विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन मान मरे कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलची कुशींची भगवंती मरी देवाची महिमा पियांगा ते विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन मान मरे कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलची कुशींची भगवंती मरी देवाची महिमा पियांगा ते विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन मान मरे कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलची कुशींची भगवंती मरी देवाची महिमा पियांगा ते विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन मान मरे कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलची कुशींची भगवंती मरी देवाची महिमा पियांगा ते विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन मान मरे कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलची कुशींची भगवंती मरी देवाची महिमा पियांगा ते विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन मान मरे कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलची कुशींची
भगवान मरिया देवाचे मया मोप्यांगा ते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या गळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचं देव आणि सदैव फॉल जगू शेंजीचो. भगवान मरिया देवाचे मया मोप्यांगा ते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या गळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचं देव आणि सदैव फॉल जगू शेंजीचो. भगवान मरिया देवाचे मया मोप्यांगा ते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या गळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचं देव आणि सदैव फॉल जगू शेंजीचो. भगवान मरिया देवाचे मया मोप्यांगा ते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या गळार आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या. साधे साता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मुझे जिजो आमचे बदकाम कमोक्षी एम कणाच्या उजांतल्याम कनिवास में सज्ञान सडकांत कपुरतीचे अधिगज स्नान गारून पाव. तिसरं मेस्ते जिजो देवाचे सर्गींचे राज प्रगटता आणि पत्केचे ने बदलून देता. तुझे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे गोशे सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान फुडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये करपेन मुरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुझे कुशीचे जिजो. भगवंती मरिये देवाची मेमो प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमान मरिये करपेन मुरले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुझे कुशीचे जिजो. भगवंती मरिये देवाची मेमो प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमान मरिये करपेन मुरले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुझे कुशीचे जिजो. भगवंती मरिये देवाची मेमो प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. मान मरिये करपेन मुरले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुझे कुशीचे जिजो. भगवंती मरिये देवाची मेमो प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमान मरिये करपेन मुरले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर भगवंती मरिये देवाची मेमो प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमान मरिये करपेन मुरले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुझे कुशीचे जिजो. भगवंती मरिये देवाची मेमो प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमान मरिये करपेन मुरले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुझे कुशीचे जिजो. भगवंती मरिये देवाची मेमो प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमान मरिये करपेन मुरले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुझे कुशीचे जिजो. भगवंती मरिये देवाची मेमो प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमान मरिये करपेन मुरले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुझे कुशीचे जिजो. भगवंती मरिये देवाची मेमो प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमान मरिये करपेन मुरले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुझे कुशीचे जिजो. भगवंती मरिये देवाची मेमो प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. सदां सर्वता आमेन. ये म्हज्या जिजो आमचे बदकां आमकां मोक्षी अमकणाच्या उजांतल्या आमकां निवास मागीर सत्म्या सडकान तुका कृतीचे अधीक असल्या सरकारान पळय सवत मेस्ते जेजो ताबर गुडार रुपांतर जाता. आमच्या पासर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकल्ल्या बक्षिता तशें आमचीं बदकां बगोस आनी आमकां धाडल्यान बडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जिजो. भगवान मरिया देवाचे मया मोप्यांगा ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जिजो. भगवंती मरिया देवाचे मया मोप्यांगा ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जिजो. भगवान मरिया देवाचे मया मोप्यांगा ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जिजो. भगवंती मरिया देवाचे मया मोप्यांगा ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जिजो. भगवान मरिया देवाचे मया मोप्यांगा ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जिजो.
भगवान मर्यादा वाचमया मवप्यांगा ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तुमचं देव आणि सदैव फॉलचे कुशेंजीसो. भगवान ते मर्यादा वाचमया मवप्यांगा ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तुमचं देव आणि सदैव फॉलचे कुशेंजीसो. भगवान ते मर्यादा वाचमया मवप्यांगा ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तुमचं देव आणि सदैव फॉलचे कुशेंजीसो. भगवान ते मर्यादा वाचमया मवप्यांगा ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तुमचं देव आणि सदैव फॉलचे कुशेंजीसो. भगवान ते मर्यादा वाचमया मवप्यांगा ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या दुसरा दिन साता आणि सदा सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजू आमचे बदकां आमकां बक्षी आमकां चावजांतले आमकां निवार समय सत्म्यांक चड कर तुजे काकूळ तुजी अधिगत असल्या सगार वनपय पण समजते जेजू भोव पवित्र येवकारिस्त करता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कुशे सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन फुडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. मागीर ती मरिये देवाची मेमो प्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मनाचे कळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. मागीर ती मरिये देवाची मेमो प्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मनाचे कळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. मागीर ती मरिये देवाची मेमो प्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मनाचे कळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. मागीर ती मरिये देवाची मेमो प्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मनाचे कळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. मागीर ती मरिये देवाची मेमो प्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मनाचे कळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. मागीर ती मरिये देवाची मेमो प्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मनाचे कळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. मागीर ती मरिये देवाची मेमो प्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मनाचे कळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. मागीर ती मरिये देवाची मेमो प्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मनाचे कळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. मागीर ती मरिये देवाची मेमो प्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मनाचे कळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. मागीर ती मरिये देवाची मेमो प्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मनाचे कळेर आमेन. महिमा बाप्पा पुताक आनी पवित्र आत्म्या सदां सदां सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजू आमचे पातकां आमकां बक्षे येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार समे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्यांक सरगार वर पाय. नमरणे काकुळतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतने बरवशा आमी तुका आमी बिलो मरतां परदेशी वेचे बाळकां ह्या दुकांच्या कणांत आसता अस्कार उस्कार सण आमी तुका रदान करता. तर तूं आमचे सकाये हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमच्या वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ येजो आमकां दाखय. हे दयाळे हे मोगाळे हे दुलभ ओंकार मरी भगवंती देवाचे मया बसात विनंती कर. आमी फौसांचे खातीर बापाचे पुताचे पवित्र
संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवे भोवतल्या सर्देण्यापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा बापय मोगा तूं आमचो जावो राखताय आमकां सदां न्हीद मोगा सुखा दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळबळ सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवे भोवतल्या सर्देण्यापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तां. नोवेनाच्या ह्या 5व्या दिसाच्या नोवेनाक हांव तुमकां स्वागत म्हणटा. आयचो प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसा मनदे बाप पाऊल सिक्वेरा बळकुंजे फिरगजीचे विघार गवांते पुत्तूर फिरगजीचे. आता प्रस्तुत फर्माई फिरगजीन ती वस्तेकरण आसात. विविध फिरगजांनी जैतो वावर केल्लो अनुभव आसा आनी प्रत्येक जावन एक शिक्षक जावन शिक्षण क्षेत्रांत साबार भुरग्यांक जिवे दिल्लो, फुडार दिल्लो, मार्गदर्शन दिल्लो एक याजक जावन आसा. निवृत्त जाल्या उपरांत आतां परत विगार जावन देवाचे मिसांव वावर गोवळीक वावर ते मुंदरसून आसात. प्रत्येक जावन आमच्यात वारेड्यांत जैतो वावर ते करनासात आनी पदरापा लागीं विसारल्या वेळार मोगान आमचे आपोवन स्विकार करून आयचे दिसाचे भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसात. त्या दिवून हांगासर जमलेल्या तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन बाप पाऊल सिक्वेरा तांकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. जोरान ताळयो दिवन पदरापैकी आमी स्वागत करया. ह्या मिसाच्या बलिदानाचे ते सवां ह्या परी आसात. अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता सरिता मेल्विन मोनिस मुडबिद्रे, हेनरी सिक्वेरा मादा तेरेजा वाडो, अपोलिनरी सिक्वेरा वेलंकनी वाडो. प्रत्येक ते सवां बसोन मीस भेटयता मेबल सिक्वेरा नित्यधर वाडो, राहुल जाक सिक्वेरान ऑटिझम पिडा गूण जावंक आनी सुडाल उलोवची कृपा मेळचे खातीर, रोनाल्ड फेर्नांडीस आनी कुटाम पवित्र काळजा वाडो, विक्रम डिसोजा नित्यधर वाडो, रॉयस्टन आनी एल्स्टन तुडाम बरी भलायकी आनी बऱ्या फुडारा खातीर, जेसिंता डिसोजा तुडाम. गरजेवंत आनी पुलकोतेंच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता लीना डिसोजा कामाजे. घरच्या आल्मा बसोन मीस पेटयता डॅनी पिंटो पेरमोदे, जेसिंता डिसोजा तुदाम. ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची ते सवां मागणी सुमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करून आमी मागया. आज आमी प्रत्येक जावन ह्या नोवेनाच्या 5व्या दिसा ह्या पवित्र थाळार परगवांत आसलेल्या आमच्या बिरगजकारां खातीर तशेंच सर्व भक्तिकां खातीर विशेश तरान मागता. तांच्या वावरा तळार सुमयान तांकां राखच्याक, सांबाळच्याक, तांच्या कामाची भद्रती तांकां दिवच्याक आनी तांच्या मारिपा तांच्या कुटुंबाचेर विशेष आशिर्वाद वालच्या खातीर आमी मागता. त्या तुमी ह्या परगवांत आसलेल्या आमच्या बिरगजकारां खातीर, भक्तिकां खातीर विशेष तरान मागच्या खातीर हांव तुमकां उलो दितां. बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो सांजुदा देवाच्या वार्षिक परबेच्या संदर्भात सलच्या नोवेनाच्या 5व्या दिसा हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक मोगाचो योगकार मागता. पवित्रत्म बरवशाचे दार म्हणले विशयाचेर आज आमी नियाळ करता. पवित्रत्म त्रिंदा दिसो तिसरो जन संवसाराच्या सुरवेतावन पवित्रत्म्याचे हजरपण आसा आनी आजुनी पवित्रत्म बळादीक तरान ताची सकत वळोवन आसा. जेजू क्रिस्ताकी ताच्या मिसावाच्या सुरवेर सर अडकळीचे जैतेवन जावं बरवशान आपणाचे मिसांव करूंक आदार दिल्लो पवित्रत्म्यान जेजूच्या मरणा उपरांत निराशी जाल्ल्या, कांगाल जाल्ल्या शिसांक
धैर्यान बरोवन बरवशाचे फुडें समकोवंक आदार दिल्लो पवित्रात्म्यान. त्याच पवित्रात्म्याक जेजून आमचे मजतदार जावंक दिला आनी ताच्या सक्तेक आमकां समर्पण केलां. तर आयच्या दिसपडत्या जिवितान पवित्रात्म्याची सकत आमी अनुभव करया. पवित्रात्म्याचो सांगात आमी बघया आनी बरवशाचे व्यक्ती जावन फुडें सर आमकां मेळिल्ले मिसांव जारी कर ताचो प्रतिफळ एक दीस सर्गीच्या राजान भोगच्याक बरवशाचे यात्रीक जावन कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागोवन घेवया. आयकलो संदेश आमी पाळच्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक मोगान आमी हांगासर आयल्या. तर मोगान हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. पवित्र देवा मुखार आमी पवित्र न्ही म्हणल्यार आमी जाणाव. त्या देखून अपवित्र आमी केल्यान पदकां आमचे लागीं सुखी उडेपण आसा म्हणलें तें वळखून घेवया. सोम्या आमकां बक्षी म्हणलें खालत्या खाळसान आमची पदकां वळखून घेवया. संगता मागया. हांव फातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक उसारूंक वायट आदारूंक आनी बरें सोडूंक हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवून सदां सांगवार बोलयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंतीकारातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूंक आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो करूं. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळा बापा धर्मदूत सांजूदूत देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. ताच्या मागण्याच्या आधारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें अख्ख्या पृथ्वीचेर तुजी पवी सभा वाडत बसो. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. बावार्ता वरवीं आमी नितीवनपण जोडलां आसता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवातयेन शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंडार आमी पावशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानंच आनी ताचेच उदेशी देवा सवें आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवसो धरून उल्हास पावता. तितलेंच न्हय आमच्या कश्ट आनवारांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट आनवारां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासाण पारकूंक पावता आनी तिरासाण आमच्या बरवशाचें मोल जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. देवाचें उतर हें. सर्वेश्वराचे विश्वास दवरलेलो करोस भागी. सर्वेस्पराचे विश्वास
विश्वास दवरलेलो खरोच भागी जो कोण खोट्याची बुद्ध घेवन चला नासता नश्ट्यांचे वाटे रावा नासता अधर्म्या संगी बसा नासता सर्वेश्वराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हास दीस रात ते नियाळता तो खरोच भागी सर्वेस्पराचे विश्वास दवरलेलो खरोच भागी हो वळत्या वळाचे देगे रोयलेल्या रुखा बरी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता हाची पानां केदींच बावाना हाणे हातीं घेतलेले सकडी सुफळ जाता सर्वेस्पराचे विश्वास दवरलेलो खरोच भागी सर्वेस्पराचे विश्वास दवरलेलो खरोच हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्था महिमा तुका येसुम्या तुम्ही म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात तो बळू हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सभे सदां काळ रावतलो तसो तो सताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखय ना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता हांव तुमकां आतां बरी सड बसना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवंक सोना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून त्या दिसा तुमी सतमानतेल्यात म्हजे उपादेश घेवन तो ते पाळटा तो म्हजो मोग करता जो कोण म्हजो मोग करता तसो म्हजो बाप मोग करतलो हांवूय तसो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो तितल्यार जुदासान ताचे लागीं म्हळें सोम्या आमकां मात्र तूं तुजी वळख दितलोय आनी संवसाराक दिवचो नाय तें कशें जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा तो म्हजो बापू तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले आबो म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना तुमी आयकाता तें उतर म्हजें न्हय बगार म्हाका फाटयल्ल्या म्हज्या बापाचें तुमच्या सांगाता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां पूण म्हजें नांवी बापस तुमकां एक मजतदार फाटयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता मगाळ बाबा भयणीनो आयचो विशय पवित्र आत्मो बरवशाचें दार 3 संगती थंयसर आसात पवित्र आत्मो दुसरें बरवसो आनी तिसरें दार तातूंत पवित्र आत्मो आमी भोवशा कातोलीक आमी ह्या विशयांत आमकां समजणी ह्या ताचे विशयांत आमी चिंतचें उलोवचें बारी उणें न्ही गे चडावो जावन आमकां जेजू मागीर बाप
पवित्रत्म असल्यार एकच ना जाल्यार एकच म्हणल्यार आमचें चिंताप जेजूस म्हणटा तो तुमकां दिसना म्हण आमकां दिसना पूण देवाचो तिसरो जण म्हणल्यार आमी उडास दवरूंक जाय त्या देखून पवित्रत्माची सकत आमकां जाय बरोवसो म्हणटा आसतना ह्या पोटीचे दुसरो जुबले आमी आचरण करता आसतना बरोवशाची यात्रिका म्हणल्या विशयांत सगळें बरें आसा आमी नियाळ केला आनी तो बरोवसो म्हणलो शब्द आमकां मस्त लागीं जाला बरोवसो 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 परमेसवासो आयतार आचरण करतना कसलो संदेश आसलो उडासा सांगे तुमकां मिसांवाच्या आयतारा आमी बरोवशाचे मिशनरी जावंक आसा म्हण बरोवशाचे मिशनरी न्ही एका मिशनरीन बरोवशान बरलेलीं उतरां सांगूंक ह्या खंय बरोवसो ना थंयसर ताणें बरोवसो दिवंक आसा त्या देखून आमी सोम्याचे मिशनरी बरोवसो दिवन चेत आसले म्हणलें पवित्र सभेन आमकां दिल्लो विशय जावन आसा आतां हे तिनूय शब्द आनी दार दार म्हळ्यार तुमी जाणात तातूंत कांय विशेश आमकां समजणी गरज ना आमच्या घरांत जायपुरतलीं दारां आसात आतां पवित्रोत्मो बरोवशाचे दार ते दार आसा पळय दार गरज गे आमकां गरज गे बीग घाल्यार खंय भितर येचें मागीर दार दांपल्यार न्ही गे थोडे फावटी दार दांपल्यार आमकां कांय करूंक जायना आमच्या घराक मुखलें दार म्हूण आसा तें दांपल्यार कोणाक येवंक जायना सगळें गरज आमचें त्या बाकलाचेर होंदून आसा म्हूण आमी सांगीत त्या देखून तें दार तितलें गरजेचें इगर्जेक पळय व्हडलें दार आसा इगर्ज्यांक व्हडलीं दारां व्हडलीं दार एक मदलें दार म्हूण आसा इगर्ज उक्तावण करतना पयलें तें दार उक्तावण करचें दार आमकां भितर येवंक भोव गरजेचें दार आमकां उजवाड दिता दार आमकां बरें आमकां येशें करता दार भोव गरजेचें आतां इगर्जे भितर येतना तुमी दारांतल्यान भितर आयल्यात पळया न्ही गे दारांतल्यान भितर आयल्यात तेणे आयल्यात अशेंय आयल्यात भितर येवंक दुसरी वाट ना जनांतल्यान भितर येवंक जायना तुमकां त्या देखून दार भोव गरजेचें दार दांपल्यार आमकां भितर येवंक जायना अवकाश आसना मीस पेटोवचें कितलें गरजेचें पळया दार दांपल्यार तुमी भायर तर रावचें दार दार मोती घडा दार भोव गरजेचें आतां हांगासर दार म्हळ्यार कोण पवित्र आत्मो उडास दवरा पवित्र आत्मो बरोवशाचें दार त्या देखून पवित्र आत्मो आमकां बरोवसो दिता कशें आमी दारांतल्यान भितर आयल्या उंगी तशेंच पवित्र आत्म्या मारिफात आमी मनशा सांगाता देवातय आमी भितर सरता भोव बरोवशान भितर आमी सरता भियान न्ही पवित्र आत्मो धैर्याचो संकेत सांगात आसता तो बरोवसो आमकां दिता त्या देखून हें आमी समाज समजचें पवित्र आत्मो बरोवशाचें दार ह्या दारांतल्यान भितर येवंक पवित्र आत्मो आमकां कुमोग करता हें आमकां समजल्यार थोडी संगत्यो हांगासर हांव सांगता तुमकां उडास दवरचें आसतलें एक दोन संगती उडास दवरल्यार पुरो मस्त संगती उडास दवरची गरज ना पयलें आमकां सकाळां कळीत आसचें पेंतेकोस्ताचें गडीत न्ही गे व्हडलें गडीत त्या दीस पवित्र सभा जल्मा आयिल्ली म्हणटा आमी आनी त्या दीस पवित्र आत्मा हांव कुवारमरेचेर आनी आपोस्तलांचेर देवलो म्हणलें म्हणटात कसो देवलो तो कसो देवलो उज्याच्या जिबेर म्हणटात उज्याच्या जिबेर आनी थंयसर वारें आसलें त्या देखून पवित्र आत्मो तो उजो एक सकत न्ही गे तशेंच वारें न्ही गे वारें उस्वास म्हणटात उस्वास ती एक सकत उस्वास आमकां ना जाल्यार आमी गेल्या कांय ना जीव ना त्या देखून आमकां सकत दिवचो जीव दिवचो जावन आसा पवित्र आत्मो हें आमी पेंतेकोस्ता दिसा पळयलां आनी तें गडिता उपरांत थंयसर पवित्र सभा आरंभ जाली मात्र न्ही पवित्र सभेचे मिसामोशिसांनी भोव धैर्यान जारी केलें खोली बदलावण पळया थंयसर देवान पवित्र सभा आरंभ केली मात्र न्ही ती सकत शिसांक दिली बेकोरे आसले शिस बरोवसो नासतना आसले शिस मोरये सांगाता ती कुडांत आसले ताचे उपरांत पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत खंयतान ती सकत आयली म्हणून थंयसर आसल्यांक जाप जाता पळया पवित्र आत्मा सक्तेन भरता बरोवसो नातल्या शिसांक बरोवसो दिता काय व्हडलें शिकप नातलें तांकां ती सतां कळीत करची जाल्यार पवित्र आत्म्यानच कळीत केलां त्या देखून हे पेंटेकोस्ताचें गडीत एक व्हडलें गडीत पवित्र सभेंत आनी थंयसर बरोवसो शिसांक मेळ्ळो तो बरोवसो तांणी
ताच्या मिसांवांत ताच्या शिकोवण्या मारिफात हेरांक दिल्लो घडीत तें आमकां जाता. त्या देखून दार हांगासर उक्तें जालें. पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्म्यान तें दार उक्तें केलें आनी त्या दिसा ताणें उक्तें केल्लें दार आतांय उक्तें जालां मात्र न्ही, जायतीं दारां उक्तें करीशें ताणें केलां. पळय तें मिसांव आखेर जावना. शीस मेले, मिसांव आखेर जाले ना, दार दांपले ना, जायतीं दारां गांवांतावन गांवाक, गांवांतावन गांवाक, संवसारांतान एका कुशींतान आनी एका संवसाराक म्हणलें कुशी म्हणसर पवित्र हें शिकोवणो पवित्र म्हणजे बळान गेले. सुरविल्या 300 शतमानांत कितली दोगदोणी आसली पळया. नेंगे दारां दांपलीं. सिजार आनी रोमाच्या व्हडल्या रायान ताणें कितें केलें, क्रिस्तांव समर्थ नाश करूंक ताणें प्रयत्न केले. रायान प्रयत्न केल्यारय जावना, कोणेंय केल्यारय जावना. कित्याक पवित्र सभा देवाचेर बांदून दवरल्या, पवित्रत्वाच्या सक्तेर बांदून दवरल्या. त्या देखून त्या दिसा उक्ती केल्ली दारां ती आसुनी उक्ती आसात. दुसरी वातेकार सभा जाल्या उपरांत नवें वारें थंयसर येवंक सुरू जालें, नवी चिंतना येवंक सुरू जालें. पवित्र सभेक भायर दाखोवंक थंयसर प्रयत्न जाले. त्या देखून पवित्र सभा सगळ्या संवसाराक विस्तारल्या. म्हणलें सत आमी आज जाणा जावया. पयलें हांगासर पवित्र आत्मो बरवशान बरलेलें नवेपणाचें दार उक्तें करता. नवेपणान बरयल्लें नवेपण न्ही, पवित्र आत्मो आमकां नवेपणांत जियोवंक आमकां कुमो करता. त्या देखून हांगासर नवेपण म्हणटा आसतना पवित्र आत्मो एक नवें वारें हाडलें. बरी वारें पळय नव्यान भरता. नवें वारें आतां दिल्लींत मस्त वारें मेळ्ळें जालां. थंयच्यान लोक भायर वेता. आमी कोड्याळ गेल्यार थंयसर आमकां बुकां सावूंक जाता. एका हळ्ळेक रूख झाडां आसले कडेन आयल्यार हांगासर उसवास कडून आमकां सुलाभ जाता. नवेंपण न्ही, आमी घरां बांदतना खंय पळय ती कशें प्रकृती आसा थंयसर बांदूंक आमी पळयता. नवेंपण आमकां आसा. त्या देखून हें नवेंपण भोव गरजेचें आनी पवित्र आत्मो हें नवेंपण आमकां दिता. पवित्र पुस्तक असो निमानो बूक आसा उगडापण पुस्तक अध्याय 20:1 थंयसर सांगतात पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां, सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां. त्या देखून पवित्र आत्मो नव्यान रचूंक आमकां कुमो करता आनी बरवशाचें तें रसन जावंक आमकां आधार दिता. एक घडीत तुमकां सांगचें जाल्यार आमी बियां घालता न्ही, किर्लोंक बियां घालता. घाल्लें बी तें कितलाचें जाल्यार तें फुटाचें न्ही, तें फुटाचें. बैले काबार फुटता, भितर कितें आसा ती झूज जावन थंय वयर येता. पळय नवो जीव नवेपणान बरयल्लें तें बियेचें तें पिंतूर एका झाडा मारिफात तें भायर येता. पळया नवेपणान तें भरता आनी हेंच जावन आसा आमकां दिल्लो बरवसो पुनर्जिवनपण आमकां. त्या देखून आमचें जिवीत बरवसो नासलें न्ही, आमचें जिवीत तें फोंडा भितर आसचें न्ही. आमचें जिवीत फोंडांत हांव वयर येवचें जिवीत, नवेपणान भरचें जिवीत, सक्तेन बरयलें जिवीत म्हणलें हांगासर आमी समजत आहों. त्या देखून पवित्र आत्मो आमकां सदांच असल्या नवेपणाच्या बरवशान जिवंक आमकां कुमो करता. हर एक दीस आमकां नवो दीस न्ही. एकलो ड्रायव्हर म्हाका म्हणटलो, हांवें सांगलें काल सायबा एकाच वाटेंतल्यान तूं बस व्हरताय आनी तुका जालें नवेपणां बोर जायना की तुका म्हणलें तीच वाट वचूंक तीच वाट पाटी येवंक तीच वाट. तो म्हणलो फादर वाट एकच वय पूण मनशां दुसरी आसात. म्हाका दुसरी मनशां म्हाका मेळटात, तांची वळख म्हाका जाता. त्या देखून म्हाका बारीक खुशी जाता. पळया नवेपण न्ही, नवेपण आमच्या कुटुंबांत तीच मनशां आसात. कावलें पळयलें तें पळोवचें मनशांक न्ही. आवय बापाय तींच बदलूंक जाता ती आमकां जायना, भाव भयणी तींच बदलूंक जाता ती आमकां जायना. पूण ही आमची मनशां तांचें ती आमी नवेपण पळय जाय. पळय नवेपण पळय जाय. त्या देखून पवित्र आत्मा आमकां नवेपणान जिवंक आमकां कुमो करता. हें भोव गरजेचें. नवेपण खंयसर आसा की थंयसर आमकां उमेद मेळटा. नवेपण ना जाल्यार थंयसर चेप्पें जालें आमकां. चेप्पें आमचें जिवीत न्ही. आमी क्रिस्तांव पवित्र आत्म्याच्या बरवशान आमी जियोवचें जावन आसा. दुसरें जावन आसा आमचें जिवीत अनकारान थांबून उसवाडाक येवचें. अनकारी जिवीत आमचें न्हय. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रेरणान आमचें जिवीत
ते अंधकारात ऊस वाडाच्या बरवशाक येवता म्हणलें आमी समजत आहा हे आमकां भोव गरजेचें. आमच्या जिवितांत अंधकाराचे जायत्यो संगती आसात न्ही गे. आमचे चिंतना पळया खंय गे हांवें वाचलो उडास म्हाका वैज्ञानीक रितीन तें प्रूव जालां. आमी आमच्या मतींत 95% आमी ऋणात्मक चिंता नेगेटीव म्हणटात तेंत चिंतचें रागाचें मोत्राचें चिंतापूत आमचे लागीं येचें. आनी तांतूय 99% आमी तेंत चिंतलेंत परतून परतून चिंतचें गे. चिंतलेंत परतून परतून चिंतचें. तशें म्हळ्यार कितलें वायट आमच्या मतींत आसा पळया. बरें आमी चिंताय बरें आमी उलयताय न्ही गे. ते वैज्ञानीक रितीन थंयसर सांगलां 95% आमी नेगेटिव्हच चिंता. ताच्या विशयांत ताच्या उणापणा विशयांत म्हाका बरेंपण आसल्यार तें बरेंपण चिंतना आमी उणेपणूच चिंतचें. तेय आमी 99% परतून 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 आमी चिंतचें. तर आमचें जिवीत कितलें खाळोकी आसा पळया. चिंतप कशें आसा तशें आमी मनीस आसा. चिंतपा प्रमाणे आमचें जिवीत तशेंच आसा. त्या देखून पवित्र आत्मो आमकां असल्या उसवाडाच्या जिविताक येवंक आमकां कुमो करता. त्या देखून एक फावटी एक मिशनरी तो वाट चुकोवन म्हणले बरी एका मरुभुमीक पैण करता आसतना थंयसर भारी निराशेन म्हणले बरी हांव मेलो देवात हांव उदक येना त्या गांवांत पिवंक कालें करचें म्हूण वाट चुकोवन गेल्ल्या वेळार थंयसर ताका एक सोबीत एक एका रेंवेच्या देगेंच्यान एक फूल आयिल्लें ताका दिसता. आनी तें फूल पळोवन ताका इतली खुशी जाता. सगळ्यांनी रेव आसा. रेव म्हळ्यार एका तराचें देदेच परपण. त्याच्या भितर सांगता एक अपुर्बाचें फूल कितें लालां. हें फूल म्हाका जिवंक आनी की म्हाका उमेद दिता. म्हज्या खाळोकी चिंतपांत खाळोकी संवसार म्हणल्या तसल्यांत हें फुलान म्हाका आतां बरवसो दिला म्हूण सांगून ताची वाट मुखार समकता त्या फुलाच्या प्रेरणान मागीर ताका वाट ताका मेळटा. हें ताच्या बुकांत ताणें बरयिल्लें पळया. त्या देखून आमकां अंधकारांत हांव उसवाडाक पवित्र आत्मो आमकां हारता आनी काळोखांत आमकां बरवसो नातलें जिवीत पूण उसवाडाक येता आसतना बरवशान बरयलें जिवीत आमचें जाता म्हळ्यार आमी समजता आनी हें पवित्र आत्मो आमकां करता. तिसरें आमचो अस्कत बाबार्थ घट करता. पवित्र आत्मो आमकां आमचो बाबार्थ अस्कत बाबार्थ आमचो घट करता. त्या देखून बाबार्थ कितलो घट आसा म्हणल्यार आमीच जाणा न्ही गे. आमकां खंय समस्या आयले पिडा शिडा आयली सोलवणी आयली कळटा कितलो घट बाबार्थ आसा गे म्हण आमकां. बाबार्थ आमचो बारे बुणे खातीचो बाबार्थ म्हणटात. त्या देखून कोण एकलो म्हणटलो पयलें आसले बरीच आतां दोगदोणी सुरू जायत जाल्यार कितले जाण जेजूक आमी विंसूंक कितले जाण जेजूक सोडून आमी धांवोंक न्ही गे. आमी मागणें मस्त करता पूण दोगदोणी येत जाल्यार भविश्या जेजूक सोडून आमी धांवोंक आसा. म्हजो खातेचो बाबार्थ जाल्यार खंडीच म्हजेंच बरेंपण हांव चिंता म्हजीच भद्रते पळयता. पूण जेजू खातीर हांव जीव दिवंक तयार आसा जाल्यार मात्र जेजू सांगता हांव रावोंक शकता. त्या देखून परिक्षा आमकां असल्यो जायत्यो परिक्षा ल्हान ल्हान परिक्षा आमकां आमच्या जिवितांत येतात. कितले आमचो बाबार्थ घट आसा म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक कळीत आसा न्ही गे. त्या देखून आमचो बाबार्थ घट सामको पवित्र आत्मो आमकां सदांच धैर्यान भरता आमकां आधार आमकां दिता. आनी हें आमी समजूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. त्या देखून हो बरवसो आमकां आमच्या बाबार्थी जिविताक भोव गरजेचो. देव आमकां दिसना पूण देवा शिवाय गाडी आला ना म्हणटात मालगडी. त्या देखून देवा सांगता आमी जिवंक आसा. देव आमकां कितें सांगता तें आमी करूंक आसा. पवित्र पुस्तक आमकां ताच्या उतरां मारिफात जिवंक आमकां सांगता. त्या देखून आमच्या बाबार्थाचें मोल आमी हर एक पावटी जाणा जावंक आसा आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक आसा. दुसऱ्या तिमोथीक बरयल्या पत्रांत अध्याय 1:6 थंयसर म्हणटा म्हाका दिल्ल्या देण्याचें खेंड जळाशें कर. तुका दिल्ल्या देण्याचें खेंड जळाशें कर. सांग पावलो तिमोथीक एक बिसायब जावन नेमता आनी ताका मस्त जबाबदारी दिता आनी ताका मागीर ताका उडास काडटा. हाळे तुका हांवें तुज्या माथ्यार हात दवरले आनी बाबार्थ तुका हांवें दिल्लो तें खेंड आसा पळय उज्याचें खेंड तें जळ तें दवर तें पालवंक सोडिनाका. तुवें पालवयल्यार सगळें पालवल्लें बरीच. त्या देखून तें जळ तें दवरू पळय बाबार्थाचें खेंड जळ तें दवरू. पवित्र स्थाना मारिफात आमकां बाबार्थ मेळ्ळा न्ही.
त्या देखून हर एक दिसा ते तातूंत गोबर मांडून ते फालवनांतले बरी करचें काम आमचें. एक पावटी पवित्रान खाण गेला म्हणून आमी सोडल्यार जायना. हर एक पावटी तो बाबा आमी जिवाळ करूंक आसा, जियोंक आसा, घट करूंक आसा आनी ताका पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता. चवथें ते एक बरवशाच्या ताळ्याक आमकां आयकशें करता. मस्त ताळे आमी आयकता पळय निंगे, मस्त ताळे आमी आयकता, पूण कश्ट आकांत आमकां येता आसतना भितरलो ताळो आमकां उपकारा पडटा. तो ताळो जावन आसा देवाचो ताळो. आनी पवित्र पुस्तकांत मस्त पटी सांगलें आसा, हांव तुजे सांगाता आसा. पळय जेजूचीं उतरां, हांव तुजे सांगाता आसा. पोरण्या तस्तामांत तशेंच देव म्हणटा, हांव तुजे सांगाता आसा, भिये नाका, भिये नाका, हांव तुजे सांगाता आसा. आनी त्या देखून देव आमकां बरवशान आमकां जियोंक कुमो करता. हे घडीत पोरण्या तस्तामेंतांत आसा एलिया प्रोफेता विशयान तुमी जाणात. एलिया ताच्या जिवाक रिस्क आसता आसतना तो होरेब पर्वताक येवंक देव ताका आपयता. थंयसर ये म्हाका मेळ म्हणटा. देव कसो आसा, कितें आसा म्हणून एलिया कळीत जायना. आनी ह्या वेळार थंयसर जड वारें येता. एलिया चिंता हो देव ह्या जड वाऱ्यांत आसतलो. देव म्हळ्यार भयंकर निगे म्हणून सायक्लोन आयिल्ले बरी. देव तातूंत नातुरलो. उपरांत भूंय कांपणी आयली, सगळें हाल्लें, आवाज जालो. देव तातूंत नातुरलो. उपरांत उजो आयलो, पुरा थंयसर भस्म जालें. देव तातूंत ना. उपरांत एक ल्हान आवाज जालो, विस्पर म्हणटात, कानांत उलोवचें पळया, बळू. तसल्या त्या वाऱ्यांत देव हजर आसलो. पळया, देव हजर आसलो. ते देखून आमकां देव एक असल्या थाळ्यांत आमकां तो बरवसो दिता. पिडेंत आमी आसल्या वेळार असले थाळे आमकां आमचे पिडा स्विकार करूंक आनी ती सोसूंक आमकां सकत दिता. सोलवणी आमकां आयिल्ल्या वेळार ती भितरलो थाळो ती सोलवणी स्विकार करून जय ताच्या मेटान सोमकोंक आमकां कुमो करता. पळया, हो थाळो भोव गरजेचो. मागणें करता आसतना आमकां भितरलो थाळो म्हूण आसा. आमी भायल्यान मस्त कांतारां करूंक पुरो, मागणें करूंक पुरो, पूण शांतपणांत देवान आमकां मेळचें. जडां वाडचीं रातीक दिसाक न्ही. पळय, जडांची बाडावळ जावची रातीक. त्या देखून शांत आसले कडेन बाडावळ जाता. शांतपणांत देव आमकां मेळटा. त्या देखून तें विस्पर म्हणटात, कानांत उलोवचें. तो देवाचो ताळो, पवित्र आत्माचो ताळो आमी आयकूंक आसा आनी तो आमकां बरवशान जियोंक आमकां कुमो करता. निमाणें आमी जावन आसा बरवसाचे दूत. आमी जेजूचे शिस. आमी भियोन आसचें न्ही. आमकां पवित्र आत्मा दिला देवान आनी तो पवित्र आत्मा खाण घेवन आमी जेजूचे दूत आमी जावंक आसा म्हणलें आमी समजोंक आसा. आनी त्या देखून वी आर द बेरर्स ऑफ होप म्हणटा पाप साहेब. बेरर्स ऑफ होप. आमी बरवसो हेरांक दिवंक आसा. आमचें तें बरवसो ना जाल्यार हेरांक बरवसो दिवंक जायना न्ही गे. त्या देखून आमचें थंय आसलो बरवसो हेरांक दिवचें मिसांव आमकां दिलां. परचे आयतारा दीस मिसांवाच्या आयतारा दीस बरवसाचे मिशनरी जावंक आमी जाय म्हणून आमकां उलो दिला पवित्र सभेन. बरवसाचे मिशनरी बरवसो दिवंक कितलोय अवकाश पवित्र सभेंत आजकाल आसा. ते जुबलेवाच्या पयलें ते ध्येय वाक्य दिजें जाल्यार संवसारान जायते कडेन बरवसो नातले गणितां आसलीं झुजां आनी इतर. पापसाहेबाक कळ्ळें बरवसो मनशाक भोव गरजेचो. बरवसो आतांय गरजेचो. तुमी जाणात झुजां कांय आखेर जावनात. झुजां एक कडेन आखेर जाता आनी एक कडेन सुरू जातात. मनशाचें जिवीत अथीर आसा. त्या देखून पवित्र आत्म्यान आमकां बरवसो दिजे आनी तो बरवसो हेरांक आमी वांटूंक आसा. बरवसो म्हजे थंय गरज आसा, म्हज्या कुटुंबांत गरज आसा, म्हज्या शेजाराक गरज आसा, खंयसर आसा थंयसर हांवें बरवसो दिवंक आसा एक क्रिस्तांव जावन. एक क्रिस्तांव म्हणटा आसतना पवित्र आत्म्याची सकत म्हजे थंय आसूंक आसा. पवित्र आत्म्याचें बोळ म्हजे थंय आसा. त्या दळा मात हेरांक हांवें दिव्येत नाजाल्यार हांव बेकुरो जावन भितर हांव बसतां. सोम्याक साक्ष दिवंक म्हाका पवित्र आत्म्याचें बोळ म्हाका जावंक आसा. पळया, सोम्याक साक्ष दिवचे जायते संदर्भ म्हाका आसात. आनी ह्या मारिफात हांव म्हजे मिसांव करूंक म्हाका साध्य आसा. तर म्हाका बाबा भयणीनो ह्यो थोड्यो संगती आमी आयकल्ल्यो. पवित्र आत्मो बरवसाचें दार आमकां कशें गरजेचें. आमकां भितर येवंक आमकां अवकाश मेळोवंक हें दार आमकां गरजेचें. तशेंच पवित्र आत्मोय आमकां गरजेचो.
पवित्रत्मा आमकां दिसना जावंक पुरो ताचे विशयी मस्त आमकां कळीत ना जावंक पुरो पूण देव असो तो तिसरो जड म्हणे बुडास दवरा आमच्या मनशा चिंतपा प्रमाणे बापू एकलो पूत एकलो पवित्रत्मा एकलो म्हण आमी चिंताव पूण एक देव ते सांगात आसात तांचो वावर दुसरो आसा पूण ते एकच ते करून पवित्रत्म्याक सोडून आमकां जिवंक जायना आतां बापान ताचे मिसांव पुताक दिलां पुतान ताचे मिसांव पवित्रत्म्याक दिलां आतां पवित्रत्मा पवित्र सभा चलयता पवित्रत्मा आमकां घटाय दिता तिमोथेक बरयल्या पत्रांत सांग पावलो म्हणटा देवान आमकां भिवोंक करचो आत्मो दिवंक ना बगार बळवंत आनी स्वनियंत्रण करतलो आत्मो देवान आमकां दिला पळया हो आत्मो पवित्रत्म्यान मात्र आमकां दिवचो असल्या बरोवशाचें जिवीत जिवंक समी आमकां समेस्तांक फावो करून दी म्हणून मागोन ह्या मिसाचें बलिदान आमी मुंदरसून व्हरया. हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा आमकां सामी आज तुका दिता स्वीकार कर आमकां किरकोळ काळजां आमची बापा अर्पिता वास तुका दाखय दया लाभय कृपा तुझ्या भुरग्यांक आमकां उंडो आनी वायन हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा आमकां सामी आज तुका दिता स्वीकार कर आमकां. म्हज्या बाबा पयलीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात बलिदान आपल्या मनकनी महिमे आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा भगवत धर्मदूता सांजुदान आपणाक पयलेल्या जेतूच्या मोगान भरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयलें तीस सोडवण आमच्या ही काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयतात त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां मुर्बा आनी भोळ दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे पवित्र सभा पवित्रायची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक प्रगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीचेर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करताव आनी सर्गींच्या दळबरां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायताव. पोवी दळबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय.
बापा कोरोसो तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावन ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कोडू तुमचे पासोतू समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नोप्यान तीन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Habarta sogotu pergatuye Jesu melo Jesu जीवन झाला Jesu नव्यान येतो बापा जे तुझ्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो बुडो आनी ही सोडवण्याची खाल्स तुका आमी समर्पिताव तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन बसताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागताव सरस्पराख्या प्रितमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावलमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ज्या वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो दवरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागताव एक घडी भर परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबादारांचो आमच्या मोगाच्या भाव भयणीचो आमी उडास करया ह्या पवित्र थळाच्या सकट भक्तिकांचो परगांवांत सबास जाणां आसात बरें मन दाखोवन आसात एकल्यां खातीर मागया तांच्या त्या सवां खातीर मागया तांच्या कामाच्या भद्रते खातीर मागया समियान तांकां सकट वायटा विघ्ना अवघडांतलें राखून सांबाळून व्हरच्या खातीर ह्या भावंडां खातीर आमी मागया हांव खामरिये देवाच्या माये सांगता बगेवन झुजे ती सोपती बगेवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी सांगता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन आमच्या सोडबंदराची आज्ञा मनान धरून जेतून शिकयले मागणे आमी सांगता मागया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शान रेखतल्यांक आमकां
तुझे उधार काकुळतीन सर्व फातकांतले सुटय आणि सर्व आकातांतली वाठय सोम्या जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्तलांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बबडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुमची येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो माया मोग सुगुर्तू जावनो एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जावन आसा जेसू देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ले आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या दरेचे म्हाका पावना पुणच्या उतरणीस म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची खूड रग सवतल्या म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ तुका सेमच्या काळीजे अत्रेकता मोगाल सोम्या जेजुराया ये तू म्हज्या काळजांत धन्या दादोस तूं कर येण्यान तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषारा स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाचा राव तूं काळजान म्हज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाचा राव तूं काळजान म्हज्या उंड्या रुपान तुकाच म्हाका दिता म्हजे आत्मिकांतूं जाता कुरपे जिवीत तूं लाभयता म्हजी जिणी नंदन करता स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषारा स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाचा राव तूं काळजान म्हज्या प्रार्थूया हो मोगळा बापा
भाग्यवंतू जूद उतद्यबाच्या जैत्यवंत मरणा पासत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंतू कोडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भरू आनी ताच्या भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत एकटी सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळा तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. वार्षिक परबेक तयारी जावन नोवेना सोलोवन आसात. आयचो 5वो दीस हांगासर आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां कितेंय भक्तीक वस्तू गरज आसा जाल्यार स्टॉलान मेळटात, ताचो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. मिसाची तेसावां दिवंक आसा जाल्यार वा कितेंय दान दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान तुमी दिवं की हांव तुमकां विनंती करतां. मोगाच्यानो आनी 2 फाल्यां आनी परवां 10:30 वरार नोवेना आसात. 10:30 वरार नोवेन, 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन, 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण आसा. येवच्या आयतारा 26 तारखेर कोंप्रिसो आयतार त्या दिसा संजेर 4:30 वरार ओज्याचो पुरशें पक्षीकेरे पेंटे जावन इगर्जेक 5 वरार मिसाचें बलिदान आनी ताच्या उपरांत नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आनी जमलेल्या सगळ्या भक्तिकांक त्या दिसा हांगासर जेवणाची नॉनवेज जेवणाची मांडावळ केल्या. तशेंच 27 तारखेर बेस्पाचो संभ्रम संजे 6 वरार मिसाचें बलिदान, ताच्या उपरांत नोवेन सक्रामेंताचें आराधन चेरेलाचो पुरशें आनी ताच्या उपरांत सक्कड भक्तिकांक बेस्पा दीस हांगासर जेवणाची वेवस्था आसा. 28 तारखेर महापरब ह्या पवित्र थाळाची 8 वरार सादे मीस, 10:30 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस, 9:30 वरार आमचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पाऊल सोज हांकां हांगासर आमी स्वागत करतले. ताच्या उपरांत मानाच्यो वाती बांदतल्यो. 10 वरार मिसाचें संभ्रमीक बलिदान आनी ताच्या उपरांत प्रमुख स्पॉन्सर दिल्यांक फिरजेन दिल्यांक वाती बांदतल्यो. ताच्या उपरांत त्या दिसाई पेस्त ह्या वर्सा मंगळारा येता आनी जुबलेवाचे वरास त्या देखून पेस्ता दिसाई हांगासर 1,500 लोकांक जेवणाची वेवस्था आमी केल्या. त्या देखून तुमी भक्तिकांनी सर्वांनी त्या दिसा संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावन फेस्ताच्या जेवणांत भागीदार जावंक हांव तुमकां हर एकल्याक मोगाचें आपोवणें दितां. 29 तारखेर संजे 6 वरार इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार भले चापरका ह्या पंगडांत हांव देवदास कापिगाड हांणी निर्देशन अभिनय केल्लो एन्नाने खातें म्हणलो तुळू नाटक आसतलो हो धर्मार्थ. त्या देखून ह्याय नाटकान भागीदार जावंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. उरल्या ह्या सक्कड दिसांच्या ह्या भक्तीक कार्यांक तुमकां हर एकल्याक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटां. मोगाच्यानो आयचे दिसा मुर्दोम जावन कुमो केल्ल्यांची नांवां हांव वाचून सांगता. तशेंच जेवणाक कुमो केल्ल्यांची नांवां हांव वाचून सांगतना हांगासर मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मनादी बाब पाऊल सिक्वेरा हांच्यात हांव मानाची वाद घेजय म्हूण हांव उपकार मागतां. मुर्दोम कुमो केल्या सिरिल रोड्रिगस आनी कोटाम कटील डोनाल्ड मिरांदा मुंबय हांगासर मुखार येवन मानाची वाद घेवची. तशेंच आयच्या दिसा जेवणाक कुमो केल्या नांव नाका म्हणून दुकरामास दिला मादा तेरेजा वाडो नांव नाका म्हणून आनी एकदां न्ही सुरत घाल विन्सी कुटीनो मुल्की आनी आयच्या दिसाचे पाव वा ब्रेड स्पॉन्सर केल्या तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तशेंच आयच्या दिसाची जेवणाची मांडावळ केल्या मादा तेरेजा वाड्याकारांनी वाड्याचे गुरकार वा प्रतिनिधी कोणी येवन मानाची वाद घेजय म्हूण उपकार मागता. सकयल वती दिल्ल्या फादर तुमकांय देव बरें करूं. आतां आमी सगळ्यांनी बी गेल्या सांजू दुता देवाच्या मनाक नवेन आमी सोलोवन वरया. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजता
आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ बहिणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघेव जुता देव सर्गराजान जेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करता. सांजूदता देवानी सांग भक्त प्रत्येक जण मुरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारे पात आता आम्ही सांगता मागिया. सुमिया जेजू ख्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराने सोवड भाव तुका आम्ही आमचे मागणे बेडयता. तुका आणि धर्मदूत जोदूता देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टगरीचो आम्ही उगडास करता. बघेवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता. ये जेजू मनशाच्या कुटुंबातही तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरील देव बापाक निरंतर होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवता. आमच्या भवरता उदेशी तू आतां करोस आमचे मध्ये आसाय म्हण आमी सत मानता. तुझ्या पवित्र आत्म्यावर आमचे दई देवा स्वानी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आता आमी बघेन जुता देवाच्या विनवणी तुझे मारी पादोबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुझ्या दैवी कुशेप्रमाणे तू जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातेनी आमी तुझे दई दवरता. तुका जाव महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक मागणे या संसारे जेसो सैरो आणि धर्मद जाऊन असलेल्या बघेव जुता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवय मेळ. जेजू सोडवणदार असो मोवाळ मोग तू जाण जाल्लोय ताच्या सोडवणीची स्वार्था तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्यांचो तूं केरीती शारोती जावन आसा. तुजे मजतीचेर बर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयला. एक घडी भर आमची ते सवा मागणी जे कितें घेवन ह्या पवित्र थळार आमी आसा सकड सांजूदता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयतळा समर्पण करून आमी मागया मोगाचेनो. सांजूदता देवाची मजत आमकां आसा जाल्यार असाध्य असलें सकड संगते साध्य जातात हें सत जावन आसा. त्या देखून ह्या पवित्र थळार जायतीं आजापां अद्भुतां घडोवन आसात मोगाचेनो. त्या देखून व्हडा पातयेनीन भावार्थान आमची सर्व तेसावां ह्या घडये आमी समर्पण करून मागया मोगाचेनो. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सान्यां खातीर गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया. आमच्या इस्कॉलाक वयच्या भुरग्या बाळां खातीर आमी मागया. आमच्या युवा जनां खातीर तांकां एक बरो जिवीत बरें फुडार लाभचे खातीर मागया. तशेंच आमच्या काजारी जोड्यां खातीर मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वाड्यांनी आसात. ह्या सकड भाव भयणीक सुमयाच्या पांयतळा हाडया. सुमयाची भलायकी तांच्या कुडींत वाळोवन दी. सुमी सदांच तांकां राखोवन दी सांबाळून दी म्हण बऱ्या भलायकेन तांकां बरोवन दी म्हण आमी मागया. आमचे लागीं जे कोणें मागोवंक सांगलां त्या भावंडां खातीर आमी मागया मोगाचेनो. प्रत्येक जावन आमचे कडेन मागोवंक सांगलां नील फर्नांडीस ताच्या मतीक समाधान मेळो शिकोवंक बरी मत आनी जानवाय फावो जावचे खातीर ह्या आमच्या भावा खातीर आमी विशेश तरान मागया. रोनाल्ड प्रकाश मिस्केत दोळ्यांच्या शिरां भितर कितें अडखळ आसा ते निवारूंक ताका सारकी दिश्ट मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां ह्या भावा खातीर मागया. हारून लॅन्सी डिसोजा हांकां एक बरें घर फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगलां ह्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. डिसोजा सेरावो आनी पिरेराच्या बऱ्या भलायके पासून मागोवंक सांगलां तांचे पासून आमी मागया मोगाचेनो. वितेश इंडस्ट्रीज तांचे बिझनेस बऱ्यान चलचे खातीर मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया मोगाचेनो. जवेल डिसोजा बरें रिजल्ट आनी कॉलेजींत एडमिशन बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. एकल्यान हाती धरिल्लें योजन बऱ्यान पंथा पावोवचे खातीर मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. विवेक ज्योत्स्ना विनय आनी जवेल डिसोजाक बरी भलायकी आनी बरो फुडार मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया मोगाचेनो. पायटी तिच्या बऱ्या रिकवरी खातीर वा बरी भलायकी तिका मेळचे खातीर आनी बरें चलची करपा मेळचे खातीर
आपणाचे जिवीत बऱ्यांक बांदूनाची कृपा मेळचे खातीर मागोवंक सांगला तिचे खातीर आमी मागया. नील नायर ताजे विजा एप्रुवाल जावच्या एक बरें काम मेळचे खातीर आनी बरी भलायकी डायबिटीज पिडा गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगला ताचे खातीर आमी मागया. तशेंच लुसी नायर तांचे बिझनेसान यशस्वी मेळचे खातीर मागोवंक सांगला तांचे खातीर आमी मागया मोगाचेनो. तशेंच एका भावाक एक बरें काम एक बरी सैरीक फौज जावचे खातीर मागोवंक सांगला तांचे खातीर मागया. एकल्याची एलर्जी कोल्ड आनी स्नीजिंग गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगला तांचे खातीर मागया. वेरोनिका म्हणल्यार भयणीक पांयांक भलायकी मेळच्याक सलची कृपा मेळच्याक आनी तिचें दिसपोतें जिवीत बरें जिवोवची कृपा मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. एका धव्या कालसेच्या भुरग्याक शिकोवंक मोतीक उजवाड ताची शिका बरें शिकोवंक कॉन्सन्ट्रेट करूंक कृपा मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. एकल्याक मोबायल एडिक्शन जावन सुटका मेळोवन आपणाचें दिसपतें शिकाप बरें शिकची कृपा मोतीक उजवाड मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. ह्या भयणी खातीर आमी मागया मोगाचेनो. 82 वर्सांच्या प्रायाच्या आनी एका भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. एका भयणीक जिबेच्या कॅन्सरांतून सुटका मेळच्याक भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला तिचे खातीर मागया. आनी एका भयणीचो फ्रॅक्चर जालो हात सरको जावन बरी भलायकी तिका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला तिचे खातीर मागया मोगाचेनो. असे सभाजनांनी तांचे त्या सवा मागणी आमच्या लागीं दान दिल्ली आसात वैयक्तीक तरान मागोवंक सांगले आसा. ह्या सक्कड भाव भयणीचे त्या सवा आमची वैयक्तीक त्या सवा मागणी सक्कड ह्या घडये उबान दिवया. व्हडा पातयेनीन भावार्थान आमी मागया मोगाचेनो. अरदान तुका सुमयान जेसु अरदान तुका सुमयान जेसु वंदन तुका सुमयान जेसु महिमा तुका सुमयान जेसु स्तुति तुका सुमयान जेसु होगळाप तुका सुमयान जेसु जय जय तुका सुमयान जेसु प्रणिपा तुका सुमयान जेसु हालेलुया 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 मोगळा जेजू इंबावंडा या पवित्र थळार आयल्या सांजूद देवाची मजत मागतात. सांजूद देव मारी पाद वडा पातयेनी भावार्थान तांची सकड ते सवा मागणी आशा आकांक्षा तुझ्या पांयां समर्पण करतात. तांची तुजी दाळ दिश घाल तुजी कृपा सकत वाळय तांच्या जिवितान आशिल्लें बरेपण तांकां दी. असर या अद्भुत तांच्या जिवितान घडोवन दी. या पवित्र थळार बोळ भलायकी तांकां दी. मोतीक समाधान संतोष दी. तांणी आशिल्लें बरेपण मागिल्लें बरेपण या पवित्र थळार तांकां लाभोवन दी म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजे पदवी सकत महिमा तांच्या जिवितान परजळून दी सोमी आमन मागता सोमी आपो जेजू टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your mighty power flow into their life Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus hallelujah 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 म्हज्या मोतीर काळो कान म्हजो भावात दंडोळंक बेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाच्या गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा एक बरवो सोदिवचें केरी देणें तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे खांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माईपासे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून व्हर. हांवें वडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. एक घडी भर दोळे धांपया. ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या मारेपात आमकां लाभच्या सक्कड कुरपे देण्या खातीर मोतीच्या समाधान संतोषा खातीर बऱ्या भलायके खातीर बऱ्यापणा खातीर आमच्या जिवितान घडच्या सक्कड आश्चर्या अद्भुतां खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया. ताची स्तुती आमी गावया. Avergandita Jesu, Avergandita Jesu, Avergandita Jesu moja kalsa, Avergandita Jesu, Avergandita Jesu, Avergandita Jesu kalsa. मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावंडां बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया.
सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयकमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा सकट पिडेस तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा तुझ्या मुनियरेनी हात दवरच्या पिडेस तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी आयकमचे प्रार्थना येसुमिया सर्गीच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुमिया सर्गीच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारले त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयता ती सत्य सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुमिया मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांच्या सो तुज्या भुरग्यांची खाकोत कर तांकां बरें काम फावो कर तांची जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुमिया दयाळ बापा फावो ते जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सरमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत जिवोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सरकार जरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या खाजरी जिविताचे मोगाचें बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा परगांवांत आसल्या आमच्या सकड कुटुंबाच्या सांद्यांक भक्तिकांक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता तांचेर हरी एकले तुजी आशिर्वाद आवत बळ भलायकी तांकां दी तांच्या कामाची भद्रती दी सदांच तांकां तूं राख सांबाळ कुटुंबांत पयस ती आसात तांच्या एकसोरपणान निरंतर तुजो सांगात तांकां लाभय म्हणून आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुमिया मुरये पिडेस तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता आमची मागणी आयक नमारनिये कागोरीचे माये नमन आमच्या जिवा आम्रदनी बरोवशा तुका आमी उलो मारता आमी पदसेवेची बाळकां या तुकाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर पडती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे कशे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय हे दाळे हे मोगळे दुलबी अवंकारी मुरये भगवंती देवाचे माय आम बसो विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी पावोवच्या खातीर पिडेस्तां बसोत मागणी त्रिएक देवाक आमी उलो मारया त्रिएक देवाक महिमा दिवया त्रिएक देवाची मजत सकत आमच्या कुडीनी पिडेस्तांच्या कुडीनी वाळोवन दी म्हूण आमी मागया आमचो उजवात आमच्या हृदयाचेर आमी दवन ह्या घडये आमचे खातीर पिडेस्तां खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या आसल्या आमच्या मोगाच्या पिडेस्त भावना स्वामी उडासकन तांचे खातीर आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जायन घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करून तुवें कशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बसोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वापिडेच्या कुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकारणीचे दाल देश घाल तुवें रसल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गूण जावन वेगीसत आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सौम्यचे नबी आमचो आधार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया दयाळ सौम्या बाबार्थांच्या बुजवणदारा तुझी मीत मेद नासलेली दयाळयानी आमी मागताव पिडे शिडेन कोस्टोच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजातावन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारसून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ स्वामी सदांच तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवं दीत जो जियेताय आनी रासबोड चलयताय सासनाच्या सासनात सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन
तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतेन वागोव दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दीव. देवाचो एकलोच पुत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक मैपासान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगता आसा. तो तुमचे सभेन रावोन तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावोन तुमकां वाट बरोव, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले, तो तुमचे थंय आसचे सर्व वायट बसपून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सदांच आसूं. मोगचनो दिंबेर सराविया मुकलो वेळ पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू सांगता करसूचो पवित्र वेळ. तर जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करून गीत आमी गावया. मानाने महिमा आराधन तुका सुम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मानाने महिमा आराधन तुका सुम्या वेळा काळा पूर्वी देवाचो वेळ आसलो, देवपण तुझे लिपो मनशा कुडगेवन आयलो. पातात मातयेक सांडून मनीस जावन जियेलो. उंड्या रुपी मनशा तुवें सांगा तुजो भक्ताक सदांच दिलो. मानाने महिमा आराधन तुका सुम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मानाने महिमा आराधन तुका सुम्या. निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंद मेंदिलो, सेवेन जिवी झरो पायशी सांजे धुले. उनो वाईन मास रगत तुझे कुडीन बदलो. म्हज्या उगडा सकरान म्हणून सोम्या तुवें शिसाक आदेश दिलो. मानाने महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मानाने महिमा आराधन तुका
तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हालेलुया 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 मगाळ बाबा भयणीनो जेजू हांगासर ह्या वंड्याच्या रुपी आमचे मदें हजर आसा ताका मान करून आमी गीत गायलें आमचो बाबार्थ ताचे ते आमी व्यक्त केलो तो जावन आसा आमची वाट आमचें सथ आमचें जिवीत ताच्या वाटेंतल्यान चलोवंक ताचें जिवीत जियोवंक ताची सतां पाळोवंक आमचे प्रयत्न जावन आसा ह्या थोड्या वेळान ताचो सांगात आमी जोडया सांजुवाव मरिया बियानीन सांगले बरी हांव ताका पळयता तो म्हाका पळयता एकामेकाची दिश्ट आमकां बरवसो दितात धैर्य आमकां दिता बोळ आमकां दिता आनी हिस्स करपाक हो जेजू हांगासर हजर असो आमकां लाभो दी म्हण आमी मागया कीर्तन 30 आनी 4 बोळ 5 ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले अपुर्बायचीं पुत्रां ताचेर नदर लाया सोम्याचेर ती इश्ट आमी गवया नदर लावी लावया तुमचे मुखामळ परजळटले आमचे मुखार परजळचे जाल्यार आमकां प्रकाश फांकाचे देखून जेदोसो प्रकाश आमच्या मुखामळाक परजळ जायी फांका जायी तो मुखामळ मात्र न्ही सगळें आमचें जिवीत आमचें व्यक्तित्व परजळो भितर आमचो आत्मो परजळता आसतना आमचें मुखामळ परजळता तर आमी दोळ्याच्या कुडीच्या दोळ्यान आमच्या जेजूक पळोवचें न्ही आत्म्याच्या दोळ्यांत ताका आमी पळोवया एक घडीभर दोळे आमी धांपया आमच्या भितर आसच्या जेजूक आमी पळोवया ताच्या सोबीत मुखामळ आकर्षक मुखामळ कुरपेन बरयल्लें तें मुखामळ मोगान बरयल्लें तें मुखामळ बोगसूंक तयार आसचें तसलें मुखामळ वांटून घेवच्या स्पिरितान आसलें तें मुखामळ पेल्याक उत्तेजन दिवचें तसलें मुखामळ पेल्याक आदार दिवचें तसलें मुखामळ सगळ्या संवसारा खातीर आपूण आसा म्हणलें तसलें अपुर्बायचें मुखामळ हें मुखामळ आमी पळयत आसतना सगळो जेजू तो आमकां ताच्या सक्तेन बरोवन दी आमच्या भितर पळोवचो जेजू सगळें आमचें व्यक्तित्व ताच्या प्रकाशान बरोवन दी म्हण आमी मागया आमच्या मुखामळार प्रकाश आसूंक पुरो या ना आसूंक पुरो पूण आमी हांगातान उबेत आसतना ताचो प्रकाश बघून आमी घरा वचोंक जाय खंडी जावन हांगासर आयिल्ली आमी हर एकली कितें बरी आमच्या मुखामळार समस्या हाडन आसले आमकां दिसतात आमच्या घरांनी खंडी जावन समस्या आसातच समस्ये जावं पुरो आमचे भलायकेचे समस्या जावं पुरो आमच्या सहस्कतकायेचे समस्या जावं पुरो आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचे समस्या जावं पुरो आमच्या शेजारचे समस्या नासतना आमकां जिवंक जायना ते देखून हे समस्ये आमचे मुखामळ इल्लेशे काळोखी तरान भरता अंखार आमच्या मुखामळार येसो करता बेजाराई आमच्या मुखामळार येशें करता आनी ती बेजाराई ती खांतोवणी जेजूच्या मुखामळांत हावन तो प्रकाश आमचेर फांकोवन दी आनी ते मुखामळ जेजूचे आमकां बरवशान बबडतान मोगान धैर्यान जिवंक आमकां आदार जावं दी ह्या
आराधनाक विशेष जावन आसा नियाळ करूंक जेजू बरवशाचें दार मिसा वेळार आमी नियाळ केलें पवित्रोत्म बरवशाचें दार जेजू जावन आसा आमकां बरवशाचें दार ताणें म्हळां जुवांव सांजो सोबांजेला द्यायदा वळ सात हांव जावन आसा बोकराचें दार जेजू बरो गोवळी बळ्ळे आपुरबायचें शिकोण आनी वपार ताणें सांजो आमच्या वांजेलांत द्यायता थंयसर ताणें दिल्यात आनी थंयसर जेजू म्हणटा हांव जावन आसा बोकराचें दार एक दार आमकां भितर भायर वचूंक मोव करता त्या देखून ताच्या शेळयांनी ताचे मारिफात भितर भायर वसा जाय जेजू म्हणटा सोर येता शेळयांक ग्रासूंक पूण हांव येता शेळयांक जीव दिवंक त्या देखून जेजूचें दार आमकां रक्षण दिता जेजूचें दार आमकां बरवसो दिता जेजूचें दार आमकां मोग दिता म्हणलें आमी समजता वो त्या देखून जेजू जावं दी आमच्या जिबेताचें दार ताचे मारिफात भायर भितर वेचत आसलें भाग तो आमकां फाबो करून दी ह्या दारांतल्यान आमी भितर भायर वेत आसतना कुरपेच्या वाटेनी सोलोवंक तो आमकां कुमोव करून दी ह्या दारांतल्यान भितर भायर वेत आसतना धैर्यान आमचे जिबीत जिवंक आमकां आदार दिवन दी ह्या दारांतल्यान भायर भितर वेत आसतना सुकोवन पडल्या वेळार एकामेकाक बोगसूं येत आसलें उदार मौन तो आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया आमची अर्गां आनी होगळाप सोम्याक आतां आमी सांगया तुमची जाप अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू आज आमकां ह्या पवित्र थळाक येवंक फावो केल्ल्याक पवित्रोत्म बरोवशाचें दार म्हणलें विशयी नियाळ करूंक हांगासर सांब पात्रोच्या फेस्ताक नोवेना मारिफा तयार करूंक अवकाश आमकां फावो केल्ल्याक आमचो बाबार्थ जिवाळ करूंक आमकां अवकाश दिल्ल्याक बरवशाचें जिबेत जिवंक आमकां मार्गदर्शन दिल्ल्याक ह्या थोड्या वेळान तुजे सांगाता जिवचे भाग आमकां फावो केल्ल्याक तूं जावन आसा सोम्या देवाचो पुतू तूं जावन आसा बापाचें मुखामळ तूं जावन आसा आमचो सोडवणदार तूं जावन आसा आमची वाट सतानी जिबीत तूं जावन आसा जिबीताचो हुंडो तूं जावन आसा संवसाराचो बुजवाड तूं जावन आसा दाखवाल तूं जावन आसा आमचें दार तुवें आमकां बावडताचें तेणें दिल्ल्याक कुटुंबाचें तेणें आमकां दिल्ल्याक आवय बापायचें तेणें आमकां दिल्ल्याक भुरग्यापणाचें तेणें आमकां दिल्ल्याक वडिलांचें तेणें आमकां दिल्ल्याक तुज्या मासा रक्तान सदांच आमकां पोसुल्ल्याक तुज्या मासा रक्ता मारिफात आमकां बोळ तुवें दिल्ल्याक आमच्या अंतकारांतल्यान उजवाडाक तुवें आमकां हाडुल्ल्याक ना बरवशातावन बरोवसाच्या वाटेक तुवें आमकां हाडुल्ल्याक गीता मारिफात सोम्याक आमी अर्कां आनी आमचो मान आमी ताका आमी सांगया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेताचे आमी गीतां गावया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेताचे आमी गीत
खुशीन आमचे दोळे उबारया उसा येता देव आमचे मागणे ऐकता पुरवता खुशीन आमचे दोळे उबारया उसा येता देव आमचे मागणे ऐकता देखून गाता का ससना ससना उपकारता शोभा उडिया देखून गाता का ससना ससना उपकारता शोभा उडिया अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य कसिया मैमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य कसिया मैमेताचे आम्ही गीता गाव्या इस्रायेला सो देव खंडित निधना विस्तार परजेताचे केदी साडीना इस्रायेला सो देव खंडित निधना विस्तार परजेताचे केदी साडीना देखून गाता का ससना ससना उपगाता शोभा उडिया देखून गाता का ससना ससना उपगाता शोभा उडिया अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य कसिया मैमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य कसिया मैमेताचे आम्ही गीता गाव्या तासो विश्वासी मोग सस्नात थकता आमका पयलो लसोमी आमका सांबाळता तासो विश्वासी मोग सस्नात थकता आमका पयलो लसोमी आमका सांबाळता देखून गाता का ससना ससना उपकारता शोभा उडिया देखून गाता का ससना ससना उपकारता शोभा उडिया अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य कसिया मैमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य कसिया मैमेताचे आम्ही गीता गाव्या हल्लेलुया 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 Alleluia, 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 हर दास्ती होला मैया मातृका सुनिया के हम तुझे स्वीकार करो alleluia, 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 हर गांज होला महिमा alleluia, alleluia, alleluia एक घडी बसूया तेच कीर्तनाची उतरां 34 वोळ 5 ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परसळटले आमच्या काळजा मना तावन त्यास जेजूचेर आमची दिश्ट दोळे उक्ते आसूं या दोळे दांपून ताका आमी पळोवया फाटल्या थोड्या दिसा तावन केरळा वेलिकुन्नूर म्हळ्या जाग्यांत थंयसर येवकारिस्ताचे जाल्लें अजाप पळोवंक लोक हारी हारींनी वेतात आमच्याच गांवांत आवनी लोक थंयसर वेता म्हाकाय पळोवचें एक बाग थंयसर आसलें थंयसर जेजूचें मुखामळ त्या उंड्यांत थंयसर आसा अजाप जावन लागीं लागीं 12-13 वर्सां जालीं आनी रोमांत आवून अधिकृत हें एक अजाप म्हणो तांणी थारायलां आनी भारतांत पयलें येवकारिस्तीक अजाप अधिकृत परगटले म्हणलें थंयसर आमकां आयकूंक मेळ्ळां 12-13 वर्सां तावन अजाप जाल्लें आजुनूय तशेंच आसा जेजूचें मुखामळ तें आमकां दिसता फाटल्या
20 आनी 1 तारीखेक 10,000 लोक थंयसर जमलो. खाली मस्त लोक थंयसर जमला म्हणली खबर आसा. हें एक अजाप मिसाचें बलिदानच एक अजाप, व्हडलें अजाप म्हणून म्हणटात संत भक्त. कित्याक म्हळ्यार उंडो आसून जेजूचें मांस जावचें, वायन आसलें जेजूच रगत जावचें, ताचे वर तें अजाप केलें आसा न्ही गे. तेतून हर एका मिसार असलें अजाप जाता, पूण थंयचें अजाप आनीक विशेश तराचें. उंड्यान ताचेच मुखामळो कंसचें. थोडे थोडे डॉट्स जावन 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 थंयसर तें एक पिंतूर थंयसर त्या आकाराक आयलां. तेतून तें खाली पळोवन आमी थाळयो पेटचें संतोष पावोवचें न्हय, पिकनिकाक गेल्ले बरी न्हय. ते म्हाका बगता की हो एक अवकाश आमचो बाबार्थ जिवाळ करूंक. मस्त जाणां आमी जेजूच्या हजारपणांत पातये नांव. जेजू हजार आसा म्हणलें आमी समाकन पातये ना. कितलो बाबार्थ आमचो गुंडायसो जाता ते दळा मात्र तें पातयेवंक आमकां साध्य जाता. तेतून गुंडायसो बाबार्थ आमकां जेजूचें हजारपण बगूंक, ताच्या सांगाताक जियोंक आनी ताच्या प्रेरणान आमचो बाबार्थ गूण करूंक आमकां साध्य जाता. कापेचो बाबार्थ आसल्यार हें बरें जायना. आनी त्या देखून असलीं अजापां आमचो बाबार्थ गूण करूंक, तो बाबार्थ जियोंक, जेजूक साक्ष दिवंक आमकां कुमूक जातात. तसो जेजू हांगासर हजार आसा म्हणल्यार आमी समजोवया. तें अजाप ताच्या मासा रक्ता मारिफात ताणें करचें आनी प्रत्येक जावन आमचो बाबार्थ गुंडाय जियोंक समजोंक हें ताचें एक वाट जावन आसा म्हणल्यार आमी समजोवया. त्या देखून आमी ताका पळयत आसतना आत्म्याच्या दोळ्यान ताका आमी पळोवया. ताका पळयतना तो आमचो सोडबंधार म्हूण आमी पळोवया. ताका पळयतना तो आमचो देव म्हळ्यार आमी समजोवया. त्या वेळार आमचे मुखामळ परजळतले. मुखाळ बाबा भयणीनो, वांजेलांत आमी एक गडीत पळयता. जेजू आनी ताचे शिस एका दोणीर पयण करता आसतना थंयसर वारें वादळ येता आनी उदक दोणी भितर येता आसतना शिस जेजूक बोबो घालतात. जेजू थंयसर विशेव घेता, न्हीद काडटा म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. आनी ह्या वेळार जेजू कांय कळीत ना. आमी आतां बुडटावो मरतावो म्हणून जेजू शिस जेजूक बोबो घालतात. आनी जेजू उठता आनी वारें वादळ थंड करता आनी म्हणटा, कित्याक भियेल्यात तुमी उण्या बाबार्थाच्या न्हू. म्हाका बाबा म्हाका एक पिंतूर भोव आपुरबाय जावचें. तें एक पिंतूर पळया. एका बोटीर ल्हानशी दोण, तातूंत जेजूचे 12 जाण शिस आनी जेजू एक 13 जाण. हे रुखाची बोट, दोरयो, लारां येवची, उदक उकालें म्हणटात वयर पदावेचें, शिसांनी भियोवचें, जेजून शांतपणान थंयसर आसचें. एक आमच्या पयणा जिवितांत अशेंच मस्त पटी घडटा. आमच्या पयणांत थोडे पटी उदक सुकती भरती आसले बरी आमच्या जिवितांत घडटा. सदांय सुखाचेंच जिवीत आमचें ना. कितले कश्ट आमकां येतात. ते देखून शिसां बरी मस्त पटी आमी सांगता, जेजू तो खंय आसाय, आमी बुडटा, आमी आतां मरता तशें आमकां भोगता. पूण जेजू त्या शिसा सांगातात आसा. तो आसतना बोट बुडोवंक जेजू सोडीत गी. जेजू न्हिदला म्हणून शिसांनी चिंचें सोमांगी. न्हिदल्यार तो देवूच न्ही गी, ताची सकत आसा न्ही गी. तें जेजू तांकां म्हणटा, उण्या बाबार्थाच्या न्हू. पळया, उण्या बाबार्थाच्या न्हू. बाबार्थ तुमकां आसलो जाल्यार तुमी बोबो घालते नासल्यो. बाबार्थ तुमकां आसलो जाल्यार हांव तुमच्या सांगात आसा. म्हाका ती शाती आसा. वारें उदक शांत करचें तसलें. म्हाका बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशेंच बाबार्थ उडोवन जाता आसतना आमी कितले समस्याक वळख जातावो, कितले आमी भियेतावो. आमचे निर्धार कितले समान आसतना जातात. आमचो संबंध कितलो पाड जाता पळया. आमचे स्वार्थपण कितलें भायर येता पळया. पूण जेजू आमच्या सांगात आसल्यार बदरती आमकां आसा म्हणल्यार आमी समजोंक जाय.
जेजू आमच्या संगात असताना आमी कितेंच भियेवची गरज ना, ताची खुशी आमी केल्यार पावता. जेजू आमच्या संगात असताना आमी फाल्यांचे चिंतेन आवो. आमचे बाबा मागण्यांत आयचो दीस पडतो क्रास आज आमकां दी. फाल्यांचे चिंते नाका, फाल्यांचे फाल्यां दिता देव. पळया ते देखून तसो जेजू हांगासर आमचे मदें आसा. आतां एक घडी बरो बसून मावनपणी आमचे त्या सावां जेजूक आमी सांगया. मस्त त्या साव आमी सांगल्यांत जाल्यार परत आमी ती सांगया. आमचे पासून आमी मागया, आमच्या भलायके पासून आमी मागया. आजकाल मनशाची भलायकी फाड जाता म्हळ्यार आमी जाणावो. भलायकी फाड जावची भलायकी व्हडले समस्या आजकाल. आमच्या भलायके पासून आमी मागया. कुडीची भलायकी जावं पुरो. विविध पिडा मनशाक आसा, आमकांय थोडी पिडा आसूंक पुरो. कुडीच्या पिडेचेर मोतीची पिडा व्हडली म्हणून आज सांगतात. मनशाक मोतीक भलायकी ना जाल्यार ताच्या कुडीचेर पाड प्रभाव पडटा. मोतीची भलायकी आमी मागया. शांतपण ते मोतीचे एक देणे. थोड्यांक न्हीद बरी पडटा म्हणटात. ते मोतीचे एक शांतपणाचें देणे. तृप्ती मोतीचे एक देणे. बेनासतना दैरांची येवचे मोतीचे एक देणे. त्या देखून मोतीचे भलायकी आमकां सगळ्यांक गरजेची. वस्तू पडत ती पाड जाल्ल्या वेळार जिवीत आमचें कश्टाचें जाता. आनी एक खूस जावन आसा आत्म्याची भलायकी. ती गरज ना म्हूण थोड्यांनी चिंतचें आसा. पूण आजकाल वैज्ञानीक रितीन सांगतात आत्म्याची भलायकी जावन आसा बुन्याद उरिल्ल्या भलायकेक. आत्म्याची भलायकी आसल्यार मोतीची भलायकी आसा, कुडीची भलायकी आसा. त्या देखून आत्म्याची भलायकी आमकां गरज बाबट जावन आसा. बुन्याद आमच्या जिबीत असो. आनी त्या देखून आमकां मागणें देवाचो संबंद हे सगळें आमकां गरजेचें आमच्या बऱ्या भलायकेक. हे तिनी गटाक एकच जावन आसात. कुडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी एकच. ते वांटे करूं आमकां जायनात. जशें मीठ या साकर उदकान किरता. मीठ खंयचें या साकर खंयचें म्हणल्यार आमकां वांटे करूंक जायना कितल्या उपरांत. तशेंच कुडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी. पूण आत्म्याची भलायकी बुन्याद म्हूण हांवें सांगलें. ती समा आसल्या वेळार उरली भलायकी आमकां समा जातात. त्या देखून आमच्या तिनी भलायके पासून आमी मागया. आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागया. कुटुंब जावन आसा आमकां मोगाचें. दुसरी वातिकरण सभा सांगता आमचे कुटुंब जावन आसा एक ल्हानशी पवित्र सभा. पवित्र सभा. पवित्रपण थंयसर आसा. देव थंयसर वस्ती करता. देवाचो संबंध उधारपणी थंयसर आसा. आमचे कुटुंबां अशें एक ल्हान पवित्र सभा बाबडतान भरलेली, बरवशान भरलेली, मोगान भरलेली जायशी आमी मागया. आमच्या कुटुंबाची माऊल्या दराबस्त आसूं दीत. सांव पावलो कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 थंयसर जायती उल्लेख करता. तुमचे लागीं आसूंक जाय देणी, दयाळाई, काकुळट, मोग, बोगसणें अशें जायती पट्टी तो सांगता. आनी सगळां सांगाता हाडचें जावन आसा मोग. मोग बाबार्थ बरोबसो. ते देखून आमच्या कुटुंबां असल्या शेकुणान बरोवन दीत. केवल पयशान भरचें न्ही, संवसारी वस्तूंनी भरचें न्ही, बागर आसल्या धेण्यांनी बरशें आमी मागया. आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागया. आमची भुरगीं जावन आसा आमची आस्त म्हणटाव आमी. तांचे खातीरच आमचें जिवीत. तांच्या फुडारा खातीर बरेपणा पासून कितलो त्याग आमी करता. आमची भुरगीं शेगुणांत वाडोवन दीत. बऱ्या शिकपान ती वाडोवन दीत. वडिलांक विधेय जावन दीत.
देवाचो मोग तांचे थंय आसो दी. असल्या वाडावळींत पवित्र सभेचो अपुरबेचो वांटो जावन ती फुलोवन दीत तांचे पासून आमी मागया. आमच्या युवा जाणां पासून आमी मागया. आतांचे दीस तांकां भोव कश्टांचे म्हणटात. माध्यमाचो प्रभाव तांचेर इतलो पडला की त्या माध्यमाच्या प्रभावान ते अड्स जातात म्हणटात. तांच्यांचे चिंता पचितो तांकां जायना त्या देखून माध्यम चिंतले बरी तांणी चिंतचे पडटा म्हणटात. जायते समस्ये आमचे युवा जण आज फुडकर नासात. देव तांकां कृपा दिवं दी, आदार दिवं दी. बऱ्या सता नितीच्या वाट्यांच्यान संपोवंक तांकां कुमोव करून दी. माध्यमाच्या पाड प्रभावाक वळख जायनाशें देव तांकां राखोवन दी. बरें शिकाप, बरीं कामां, बरें भविश्य तांकां देव तांकां दिवं दी. पवित्र सभे सांगता तांचे जिबत जावं दी म्हणून आमच्या युवा जाणां पासून आमी मागया. कुटुंबाची जबाबदारी घेवच्या आवय बापाय पासून आमी मागया. कुटुंबाचे 2 खांबे, जे खांबे गट आसल्यार ते बांदप गट आसता. खांबे गट ना जाल्यार बांदप केदोळाय कोसलोवन पडटा. सगळें बांदप नास जाता. आमच्या आवय बापय कुटुंबाक एक देणें जावं दीत. प्रेरण दिवचे तसले व्यक्ती जावं दीत. देण्यांनी बरले व्यक्ती ते जावं दीत. भुरग्यापणांनी तांकां पळयशें, तांचे तावन तांणी शिकाशें. मोग आनी भबाट तांणी बगीशें. कुटुंबाच्या वडिलांनी तांची जबाबदारी तांकां दिल्ली खरेपणी पाळीशें तांचे पासून मागया. जायते कडेन काजारी जोड्या मदें जायते समस्या आसले आमकां दिसतात. कुटाम अस्कत जाता. पूण आमचे कुटुंबाची जबाबदारी घेवचे. दादलो आनी स्त्री सदांच बाबाताच्या जिवितांत वेंग मारली तसली जावं दीत म्हण आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत उतर प्रायक पावल्लीं पिडेस्त आसात. तांचे पासून ती मागची गरज आसा. कुटुंबा खातीर जायते वावर केल्लीं ती, त्याग सॅक्रिफायस केल्लीं ती तांच्या सांजेच्या जिवितांत तांकां खंडी जावन आदार जायसै, सेवा जायसै, मोग जायसै. ताचे उतर प्रायी तांची पिडा शिडा स्विकार करूंक देव तांकां सक्तेन बरोवन दी. निरासपणाच्या जिवितांचे जायनाशें. कुटुंबाच्या सांज्यान थांवन तशेंच देवा थावन तांकां आदार लाभोवन दी. मागया आमी परगांवांत आसलेल्या कुटुंबाच्या सांज्यां पासून थंयसर तांच्या कामाची भद्रती तांकां फावो जावं दी. बरी भलायकी देव तांकां दिवं दी. जे कितें काम करन कितें जोडटात ते पयशे कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पासून करसून दीत. परगांवांत आजकाल जायते समस्या उपजाल्यात म्हळ्यार आमी जाणा पळय. एका रितीन अशीर चिंता पळय थंयसर आराम जाला. देवान आमच्या कुटुंबाच्या सक्कड सांद्यांक शबी तरान राख अशें आमी मागया. आमच्या सेस सांबारा पासून आमी मागया. ते आमच्या आनी कुटाम. थोडे फावटी बरो संबंद आसता, थोडे फावटी बरो संबंद आसना. पूण शेजार ते आमच्या आनी एक कुटाब म्हळ्यार मोतीत आमी दवरया. तांचो सांगात, तांचो आदार आमकां निरंतरी जाय. आमच्या जिविताक तो एक गरजेचो म्हळ्यार आमी उडास दवरया. एकामेकाक जोड करन जियोंक आमी कृपा आमी मागया. तांच्या गरजां पासून ती आमी मागया. कोणा पासून मागोंक सांगलांगी ह्या पवित्र वेळार आमी मागया. जावं पुरो पिडेस्त आसल्यां पासून, जावं पुरो कामां नासतना आसल्यां पासून, जावं पुरो जिणें सांगातीन मेळनातल्यां पासून, जावं पुरो विविध पिडेन कोसतोवच्या पासून,
जावं पुरो विविध योजना जारयेक हाडूंक वावुरतेल्यां पासत जावं पुरो मनस्तापांनी वरवीं कश्टांच्या पासत जावं पुरो विविध अवघडांत हांवन कश्टांच्या पासत हे सर्व बाबा भयणी पासत आमी मागया. प्रत्येक सावडो ह्या पूर्ण शेता पासत आमी मागया. हांगासर दीस रात वावर करच्या बिगारा पासत फादर अनिला पासत तशेंच हांगासर फादर अनिलाक सहाय करच्या कुमो करच्या फादर लियो पासत हांगासर आसल्या गवळीक मंडळीच्या सांद्यांक सिस्टरांक धर्मीक भयण्यांक आनी जायत्या भक्तिकांक हांगाचे हे नोवेनाचे तशेंच बुकारांचे फेस्त बऱ्या तरान जावं दी जायते तयारी करूंक आसा जायतो वावर हांगासर आसा हो सकड बऱ्या तरान जावं दी हाचो फळ भक्तिकांक लाभ दी म्हूण आमी मागया. आमची सर्व प्रार्थना सोम्याक आमी भेटोवया आनी गीत आमी गावया. उबे रावया. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता काळीज म्हजें तुकाच भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता काळीज म्हजें तुकाच भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बापा आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बापा आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता जिवीत म्हजें तुकाच भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता जिवीत म्हजें तुकाच भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सर्वच म्हजें तुकाच भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सर्वच म्हजें तुकाच भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आज भेटयता बापा आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता दिमिगलिया आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिवया. भोव अपुर्बायेचें एक समर्पण आमच्या आवयांनी आमकां पवित्र स्नान मेळिल्ल्या दिसा देवाक समर्पिल्लें एक पिंतूर आमी हाडया आमच्या मोतीक. आमी ल्हान बाळशी आमच्या आवयांनी आमकां वकूल हाडिल्लें आनी ताचे उपरांत एका पुरब्याची रिवाज ती पाळच्या पासत भुरग्याक आल्तारीर दवरतात
आनी भुरग्याक दवरल्या उपरांत आवय थंयच थोडो वेळ मागणें करता. एक आवय भुरग्या पासत कसलें मागणें करीत. आवय आनी भुरगें कसलो संबंद आसा पळया. थोड्या तेंपा आदीं म्हणलें बरी भुरग्याक जल्म दिली ती आवय. ताचे पयलें आपल्या पोटांत कुशींत 9 म्हयने वावयली ती आवय. आपल्या भुरग्याक प्रसूव जाता आसतना जायती दूख भोगली ती आवय. आतां त्या बाळाक देवाक समर्पिता आनी मागणें करता. खंडी जावन तें मागणें खातीचें म्हणटा आमी पळय वयल्या बादचें खंडीत आसचें ना. तें भोव गुंडायेचें आसतलें, बोडा बाबार्थाचें तें आसतलें, बोरवशाचें तें आसतलें. तिच्या बाळा पासत तें आसतलें, तिचे पासत आसचें ना. तिच्या बाळाच्या बऱ्या भलायके पासत आसतलें, बऱ्या भविश्या पासत आसतलें. आनी तेंच मागणें आमच्या आवयांनी आमचे खातीर भेटयल्लें तें ताचो फळ आमकां मेळ्ळा. आनी त्या दीस पवित्र स्नाना दीस आमकां बाबार्थाचें तेणें मेळिल्लें. आमी त्या दिसांत आमी देवाचें भुरगीं जाल्या हांव, देवाच्या संबंदांत आमी वाडल्या हांव. आनी त्या दिसांत हांव आज म्हणसर देवाचें भुरगीं जाल्ले बरवीं देवान आमकां सांबाळलां, राखलां. कितें आमकां जाय तें आमकां ताणें दिलां. आमी देवाची त्या दुकानात आमी समर्पण करता आसतना ही भावना आमकां आसून दीत. म्हज्या सगळ्या इतल्या वर्सांच्या जिणे पयना वेळार ताचो सांगात म्हाका ताणें दिला. हांव देवाचो, हांव देवाची. त्या देखून देवानूच आमची जबाबदारी खाण गेल्या. ही जबाबदारी खाण घेवंक आमच्या आवयांनी देवाच्या हातांत आमकां दिला. आनी केदळा देवान देवाच्या हातांत आमच्या आवयांनी दिलां की देव ती जबाबदारी चलयता. हें बघप आमकां आसून दी. दिसपट्टो ग्रास जावं दी, आमचें शिकप जावं दी, आमचो बेस जावं दी, आमचें कुटुंब जावं दी, आमचो संबंद जावं दी. हें सकड देवान तें ताची जबाबदारी आमचे थंय चलयल्या. कितलीं अर्गां आमी दिल्यार भावनांत. त्या देखून आमी करचें समर्पण परत सोम्या हांव तुकाच तुज्या हातांत हांव समर्पिता. खलत्यापणान तुका हांव समर्पिता. न्हय म्हजी कशी बगार तुशी खुशी हांव करूंक आशेता. जे कितें म्हाका तुवें देणी दिल्याय ताचो अहंकार पावनासतना बगार खलतेपणान ही देणी तुका हांव अर्पिता. जे कितें हांवें म्हज्या देण्या वरवीं जोडलां गी हें सगळें म्हजें न्हय, बगार तें तुजें तुका हांव समर्पिता. जावं पुरो म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या पत्नीक, म्हज्या दादल्याक, म्हज्या भुरग्यांक ही सकड तुजी तुका हांव समर्पिता. संगताच आमचे समस्ये आसात. हसकत खंय आमकां दोसतात. कितलें मागणें केल्यारय त्या अस्कतकायेचेर जैत व्हरूंक म्हाका जायना. सांव पावलोन म्हणलें बरी म्हज्या कुशींत म्हज्या मासांत एक कांटो म्हाका कश्टिता. तशेंच आमच्या जिवितांत अवगुणाचे कांटे जायते आसूंक पुरो. आमच्या लागीं राग, द्वेश, मोसोरू, हगे, खोटी चिंतना आमच्या बोतींत आमकां दोसूंक पुरो. तुडेपटी असहायकपणू ह्या मरेफत आमी दाखयता जावंक पुरो. आमी सोम्याक समर्पण करता आसतना हेय ताका आमी दिवया, कित्याक हेय आमच्या जिविताचो वांटो. आमचे सर्व कश्ट आमी सोम्याक आमी समर्पिया. आमी भोगचे कश्ट आसूंक पुरो, पिडाशिडा आसूंक पुरो, हे सकड देवाक आमी भेटोवया. आमची योजना कुटुंबा पासत आसूंक पुरो. ही सर्व योजनाय सोम्याक आमी भेटोवया.
म्हजें म्हणलें कितेंच ना सक्कड सोम्या तुजें हांवें सगळें म्हाका म्हज्या कुटुंबाक तुका हांवें समर्पिलां तूंच आमकां चलय सोम्या म्हणली बुकणां आमची साबू म्हजी खंत म्हजी बेजाराई ही सक्कड देवाक आमी समर्पिया केदळ देवाच्या हातांत हांवें दिलां की देव म्हाका चलयता हांवें खंत काडची गरज ना जेजून म्हळां खंत काडी नाकात फाल्यांचें चिंतून खंत काडी नाकात फाल्यांचें फाल्यांक चिंता सुकणीं सावजां खंत काडिनात खाण नासतना ती मरनात देव तांकां कितें गरजेचें तें दिता तर आमी देवाच्या रस्त्याची ताच्या रस्त्याच्या सारक्यान स्वरुपान रचल्ली ती आमकां दोपोशी दांगी आमी खंत काडची गरज ना देव ताची जबाबदारी आमचे थंय सांबाळटा म्हणलें समर्पणाच्या भितर असो वांटो आमचो जावं दी समर्पणाचें गीत आतां आमी गावया समर्पिता जेजू मुझे है जीवी साडून पाती दिवी नितळ म्हाका घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज मुगे दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज मुगे दिता तुका जिनियेच्या घडीता एक सुरो हांव जाला निरासपणांत वसा तूंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो भुजवण म्हज्या आत्म्याचो जिनियेंतल्या घडीता एक सुरो हांव जाला निरासपणांत वसा तूंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो भुजवण म्हज्या आत्म्याचो घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका संवसारी खुशाला एक सोमिया हांव भुल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या झाडांत हांव सांपळोन आसा सोमिया काकूट म्हजे तूं दाखय संवसारी खुशाला एक सोमिया हांव भुल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या झाडांत हांव सांपळोन आसा सोमिया काकूट म्हजे तूं दाखय घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका जिवीज म्हजें दिता तुका काळीज म्हजें
आता आमकां तेलान मागतात. तेल जावन आसा गटेचो संकेत, पवित्र संकेत. ते देखून पवित्र आत्मो ह्या तेलाच्या गटाय मारिफत आमचे ते येत आसतना आमी मागलेले, आमी देवाचे भुरगीं म्हळ्यार भोगप आमकां आसूं, ही सकत आमी आतां वळखून घेवया आनी ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावचें. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव राखून आसा. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव राखून आसा. देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे. जेजू देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे. देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे. जेजू देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव राखून आसा. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव राखून आसा. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमकां समी तयार करया. सगळ्यांनी दिंबी घालचें. सोम्याचो आशिर्वाद आमकां बळ दिवं, सोम्याचो आशिर्वाद आमकां भलायकी दिवं, सोम्याचो आशिर्वाद आमकां समाधान दिवं. जे कितें आमी मागलां ते सोम्याच्या आशिर्वादा मार्फत आमकां मेळ्ळो म्हणून आमी मागून गीत गावया. ये देवोडा सक्रामेता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपां बदला नव्यो रिती आदाया. सोलवोन वेचा अस्कत विश्वा
रक्ताचे बोळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समस्त मीना वळता प्रार्थुया येसो मिया जेजो क्रिस्ता ह्या विचित्र साक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टांचो बुगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना उबे रावया. आमी संकवेच्या या जेवणाचेर आनी आमचेर देवाच्या आशिर्वादां एक घडीवर मागया. प्रत्येक नांव जावन आज हें जेवण आमकां दिवंक उमो केल्ल्या ह्या भावंडांचे प्रत्येक जाण विन्नी कुटीनो मुलकी तशेंच नांव नाका म्हूण दोन दानी तांचे खातीर आनी हें जेवण तयार केल्ल्या मदर तेरेसा वाड्याची गुरकान प्रतिनिधी वाड्यागारांचेर हरी एकल्याचे देवाची बेसावां ह्या घडी आमी मागोवन घेवया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा नोवेनाच्या 5व्या दिसा तुवें आमकां सांगत हाडलें आमचे तुवें भरपूर आशिर्वादां वतलीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुवें आमकां मागलें ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुका आमी दिन वाचता. ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपा तुवें लाभोवच्या सक्कड आत्मीक दैहीक बरेपणा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुजो उपकार आमी आठयता. तर आमच्या दिसपत्या जिवितान पवित्र आत्मा बळादीक तरान आसा. बरवशाचें दार म्हणलें सत आमी वळखून पवित्र आत्म्याक एक फावो तो जागो दिवन ताच्या कृपेन सक्तेन जियोंक आमकां तुजो आदार दी. तुज्या पवित्र आत्म्याची सावळी सदांच आमचे थंय भरपूर मापान वत म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. ह्या वखदां आमच्या समकाराच्या ह्या जेवणाचे तुजें आशिर्वादा वत हें जेवण तो पवित्र कर. हें जेवण आज वदक सून दिवंक उमो केल्ल्या हर एका भाव भयणी तुज्या बेसावांनी बोळ तांच्या जिवितांत ह्या तेज मापांत तूं तांकां दी. तांणी घरच्या हर एका वावराचे चटवटकेत दराळ आशिर्वादां वत म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. हें जेवण तयार करूंक वावर केल्ल्या काल आनी आज हांगासर वावुरलेल्या मदर तेरेसा वाड्याचे गुरकान प्रतिनिधी वाड्याकारांचेर तुजें आशिर्वादा वत तांच्या वावणटीचो फळ तांकां दी. सदांच तांकां तुज्या कुटुंबाक बेसावांनी भर. हें जेवण आमी जेवता आसतना आमच्या कुडीक भलायकी दी आत्मीक घटायतून दी आनी त्या मारिपात आमी हर एकल्यांनी तुज्या माना महिमे खातीर जियोंक आमकां फावो कर. हें जेवण आमी सेवता आसतना ह्या संवसारांत जेवण नासतना बुकेवच्या भावंडांकी बऱ्या मनाच्या मनशा मारिपात जेवणाची कृपा तो लाभय म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं आमेन. मोगचनो आयचें भक्ती पोवन भोव अपुर्बायन सोलोवन वत आमकां मागोवंक कुमो केल्ल्या आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या बाप पाऊल सिक्वेरा बळकुंजे पिरगेचे विघार तांचो प्रत्येक जावन उपकार भोवता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. जोरान ताळयो दिवन पाद्रा बसो उपकार आमी आठोवया. तशेंच वाजंत्र कळंक कुमो केल्लो भाव मॅक्सिम ताकाय देव बरें करूं. दिव्यवाणी चॅनल तशेंच डिवायन वर्ड चॅनल लाईव्ह टेलिकास्ट करता तांचोय हांव उपकार भोवरता. तशेंच व्हडा संख्येन आज परत हांगासर येवन ह्या नोवेनाच्या दिसा ह्या अपुर्बायच्या मागण्यांत बांटेली जाल्ल्या तुमचो हर एकल्याचो उपकार भोवरता. देव बरें करूं म्हणटा. सांजूद देवा मारिपात देवाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर वाळून दी म्हूण मागता. परत सगळ्यांक देव बरें करूंक निमाणी गीत आमी गावया.
सौम्य करगामी दिव्या धनिया कामी नावळ्या कृत्या ताची नियाळामी स्तुती गीता मी गाव्या ताळ्याक ताळे मेळोव्या वासंत्रा वासून नस्या पदवी आनी महिमा ताची व्होडा ताळ्यान वाखनिया अर्गां दिता होगळा दिता काळजांत तुका दिन वाजता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता अर्गां दिता होगळा दिता काळजांत तुका दिन वाजता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत सांज देवा आम्हा पसत विनंती कर भगवंत सचे कृपेने आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाची आणि